मोगाच्या भाऊ भयणीनो, प्राजीत कालार आमी आसा. प्राजीत काल कुरपेचो काल. देवान आमकां दिल्लें देणें 40 दिसांचें आमच्या परिवर्तना खातीर. देवा लागीं आनी एकामेका लागीं राजी जावंक, आमची पातकां वळखून वेचीक पुता बरी आमच्या देवा लागीं पाटी वचोंक आमकां दिल्लो एक अवकाश जावन आसा हो करिस्माचो टायम. आज तुमी हांगासर आयल्यात, पयस पयस जावन तुमी हांगासर आयल्यात नियाळ करूंक, निर्धार करूंक आमच्या देवा लागीं पाटी वचोंक. मोगाचेनो व्हड बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात. तुमच्या काळजाचे अत्रे घेवन, तुमचे मागणी घेवन, तुमचे विनवणे घेवन हांगासर तुमी आयल्यात व्हड बावडतान. हांवें हर एक पुटें सांगचें, बावडतान आयिल्ल्यांक जेजून केद्दाळाय खाली हातांनी पाटी धाडूंक ना. वस तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागयल्लें सकट दिलें, आमकांय दितलो. आमकांय खाली हातांनी पाटी धाडिना आमच्या बावडता खातीर. आमची मांय तशेंत मोगाचेनो. आमी मागता मेमोरारे म्हणटा आसतना तुज्या आश्रयाक दावरलो, तुजी ससाय मागुलो, कोणूच निराशी जावन फाटी वचोंक ना. आमची माई आमकां निराशी करना, खाली हातांनी पाटी धाडिना. तुमच्या काळजाच्या अत्रकाचेर, तुमच्या विनवणेचेर आपलें बेसांव ती घालतली. हांगा जावन फाटी वता आसतना तुमकां शांती समाधानाचो अनुभव खंडीत जावन जातलो. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, रेतीरेक आयल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे पाद्राप, मोगाचे पाद्राप रिचर्ड कॉड्रस. तुमकां वळख आसा तांची. केद्दाळे हांगासर येतात आनी रेतीर चलोन व्हरतात. व्हड मोगान येतात. कोडयाळ जावन ते आयल्यात पयस जावन ही रेतीर चलोन व्हरूंक. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे भाव जॉन डिसोजा. हर एका सोनवारा हांगासर येवन अर्गां होगळाप चलोन व्हरून वाजंत्रां वाजोवन गितां गावून आमकां मागोवंक उमो करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर डिवायन वर्ल्डचे आसात, ती रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय स्वागत म्हणटा. मोगाचेनो तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्या भाव भयणीनो, बापूर बेसो स्वागत तुमकां. विगार बापानी मागलो, आमकांय मागलो. विगार बापांक आमी आभार जावन आसा. आनी हो दीस आमकां देवान दिला तर बापूर बेसो दीस. आज तुमकां कळीत आसा मार्च 8 तारीख खंयचो दीस तो? आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांचो दीस. आनी आमकां कळीत आसा स्त्रियो आमच्या समाजान मान्य, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या हर एकल्याच्या जिवनांत कितलें म्हत्वाचो पात्र तांचो जावन आसा. त्या खातीर सगळो रेतीरचो दीस तांच्या खातीर आमी समर्पीत करता आसतना हर एका स्त्रियांक बोवा परबायतरान स्वामी सांबाळून दी आनी तांकां माखोवणी मेळोवन दी म्हूण आज आमी मागचें जावन आसा. त्या देखून आमकां सोम्यान दिल्लें वर्तें दिरवें त्याच वर्त्या स्त्रियेचें आपली आवय जावन घेवन आनी सगळ्या संवसाराच्या सल्वसांवा खातीर जाय पडली एक स्त्री मोरी माय. जें कितें येवेन होगडोन घेतलें मोरये मायेन तें संपूर्ण तरान फाटी आमकां हाडून दिलें. आनी तीच आपल्या स्व इच्छेंत देवाची आवय जावंक ओपून घेतली. देवाची आवय संपूर्ण ती जाली म्हळ्यार देवाकच आपल्या गर्भान घेतिल्ली ती संपूर्ण तरान देवाचेच स्वास ती जाली म्हणून आमी सांगेत. कित्याक सोमी तिच्या गर्भांत आसलो मात्र न्ही, तो ह्या संवसारांत जल्मले उपरांत सोम्याच्या वर्त्या जिवितांत ती वांटेली जाली. प्रेझन्स ऑफ क्रायस्ट वॉज इन हर म्हळ्यार जेजूचें हजरपण तिच्या सगळ्या कुडींत आसलें. त्या देखून माखोवणेन भरलेली ती जावन आसली. आनी माखोवणेन भरलेली ती जाता आसतना हर एक आपल्या काळजांत तिणें जागोवन दवरलें. जायत्यो आमच्या स्त्रियो बोवा परबायतना कुटुंब चलोन व्हरतात तर देवाचो अर्थ आधार घेवन ते चलोन व्हरतात. तर मोगाच्या भावान भयणीनो, हर एका स्त्रियां पासत आज आमी मागया, तांकां सोम्याच्या हातान उखल दिवया आनी त्या द्वारे आमच्या जिवनांत आनी हेरांच्या जिवनांत तांणी केल्लो तो महान पात्र वर्त्या माखोवणेचो जावं दी, वर्त्या पवित्रपणाचो जावं दी, शेगुणांनी भरलेलो जावं दी म्हूण आमी मागता आसतना सगळे आमी उबे रावया. देवाच्या वर्त्या मोगान बरया. हारगां गीत गायता आसतना सम्याकचें नांव आमी वखाणी आनी नावाडया.
तुमच्या गिता बुकान पान संकोच 40. उलोमा देवा तुझ्या उलोमा सांगा आता उलोमा देवा तुझ्या उलोमा देवा तुझ्या उलोमा देवा तुझ्या उलोमा अस्तित्वचे तो सावणासा संपूर्ण जाऊच्या उलोमा अस्तित्वचे तो सावणासा संपूर्ण जाऊच्या उलोमा देवा तुझ्या उलोमा देवा तुझ्या उलोमा ताळी बढिया देवान आपल्या सारख्या रूपान सांगा देवान आपल्या सारख्या रूपान रस्त्यान तुका वरत्या मोगान रस्त्यान तुका वरत्या मोगान दिवून दैवी जीव तो तासो दिवून दैवी जीव तो तासो केला तुका राय सृष्टेसो केला तुका राय सृष्टेसो उलोमा जेवा तुझ्या उलोमा देवा तुझ्या उलोमा ताळी बढिया उतराण आणि करण्यान तुझ्या सांगा उतराण आणि करण्यान तुझ्या देवा संगी सहभागिता देवा संगी सहभागिता वाढोंग सोम्या जिणयेन तुझ्या वाढोंग सोम्या जिणयेन तुझ्या संवचाक तुवें ताचे परी जावच्याक तुवें ताचे बरी उलोमा देवाक तुझ्या उलोमा देवाक तुझ्या उलोमा संतोषान सुखा दुःखा कष्टा नष्टान सुखा दुःखा कष्टा नष्टान देवाक तुझ्या उलो तुमार देवाक तुझ्या उलो तुमार मोक्षाक शांती मेळच्या कादार मोक्षाक शांती मेळच्या कादार देवाक तुझ्या उलो तुमा देवाक तुझ्या उलो तुमा उलोमा देवाक तुझ्या उलोमा देवाक तुझ्या उलोमा ताळी भेटून आदले फुडले जीवन आमचे आदले जीवन आमचे आसा ताच्या गिन्यान सगळे आसा ताच्या गिन्यान सगळे उतर ताचे मोती ताटो उतर ताचे
शेवट सुबळ करतो जिणये शेवट उलोमा उलोमा देवा तुझ्या उलोमा 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 देवा तुझ्या उलोमा अस्तित्वचे तो जावन आसा संपूर्ण जावच्या उलोमा अस्तित्वचे तो जावन आसा संपूर्ण जावच्या उलोमा 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 देवा तुझ्या उलोमा 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 देवा तुझ्या उलोमा हालेलुया 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 प्रत्येक जाऊन आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांचा दीस आम्ही आचरण करत असताना हर एका भुरग्याक स्त्रियांक त्याच्या चेडवा भुरग्याक आणि हर एका भुरग्यांक तुझ्यावर त्या मोगान बरसल्या त्याच्यावर त्या जीवनात थोडे उल्हास मोगान बरसल्या बरं पडला म्हणे हालेलुया 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 बडवो मोरये लागीं येवन म्हणा लागलो हे सगळें साध्य जातालें त्याच वर्त्या देवाच्या आदारान देवाचो आत्मा तुजेर देंवतालो आनी त्या आत्म्यादारी तो गर्भेस्त जातली आनी परत आमी लोकांच्या वांजलांत पळयलें जाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा 4 अध्याय 16व्या वळींत जेजू म्हणटा देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा कित्याक बरी खबर परगट करच्या ताणें आमकां म्हाका धाडला आनी त्याच प्रमाणे हांगा आमी पळयलें मोरी माय तिका मेळिल्लें आश्वासन जावन आसा पवित्र आत्म्याद्वारे देवाच्या आत्म्याद्वारे हे सगळें साध्य जाता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो असाध्य म्हण चिंतले जायते संगती आमच्या जिवनात साध्य करचे जावन आसा देवाच्या आत्म्याच्या वर्त्या त्या सक्तेन देवाचो आत्मा आमच्या थंय येता आसा हर एक साध्य जाता कित्याक तो आत्मा आमकां असेन सोडिना तो आत्मा आमकां सोम्याच्या उस्वासान बरोंक आदार दिता सोम्याचो उस्वास आमी जावच्याक सोम्या बरी आमी जावच्याक सोम्याचें जिवीत आमी जियोवच्याक आमकां आपयिल्लें जावन आसा आनी हो प्राचिताचो काळ आमकां प्रत्येक तरान उलो दिता त्या काळार सोम्या सांगता सोम्या बरी जावन सोम्याची जिणी आमी जियोवन ताच्या जिणे बरी आमचें जिवन करूंक आमचें काळीज ताचे बरें करूंक आमचें मन ताचें बरें करूंक त्या देखून 40 दीस प्राचिताचे काळ कुरपेचो काळ जावन आसा आमची दंडवण करता म्हणटा आसतना कसली दंडवण पातकाच्या विरोध आमी झुजचें जावन आसा आनी पातकाच्या विरोध झुजतना पवित्र आत्मा आमच्या थंय दरवस्त मापान येता पवित्र आत्म्यान कार्य रुपी जायचे तर पातक आमच्या थंय आसोंक नजो मेळेपण आमच्या थंय आसोंक नजो मेळे आसले जाल्यार मात्र जवसार राज करूंक शकता त्या देखून आयच्या दिसा ह्या रात्रेच्या वेळा संपनदारान नव्यान रुपी जावच्याक आमचे खळजां मनात त्याच सोम्याच्या खळजां मनात एक करच्याक आनी त्याच सोम्याचो उस्वास जावच्याक पवित्र आत्म्याची सगत आमी मागोवन घेवया पवित्र आत्म्या आमच्या काळजान आमच्या कोडीन आमच्या जिवनान आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान आमच्या हर एका वावरांत तूं आदार दी आमच्या भुरग्यांक जाय जाल्यार शिकप जोडोवंक बरी बूद तांकां दिवच्याक तूं सदां तांचे संगत राव म्हण आमी पवित्र आत्म्याक आपोवया पान संक 145 145 दैविक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देव ये
लावची सुचा दैवीक मोगा आमकां तोरूपीत कर आमकां तोरूपीत कर दैवीक तेण्याच्या पवित्रत्म्या आमचे तूं देवोन घे तेलांची सुचा दैवीक मोगां आमकां तोरूपीत कर आमकां तोरूपीत कर शेळे देवा तुका सदां कालते सतेले 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 सर्वेस पोरा तुका सांडिना सांगता सर्वेस पोरा तुका सांडिना अन्य देवांक मादिना अन्य देवाक मादिना कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयला कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयला गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयला गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयला आनी म्हजे घराणे देवा तुजी सेवा करतले हांव आनी म्हजे घराणे देवा तुजी सेवा करतले देवा तुवें आमकां बोगसिला देवा तुवें आमकां बोगसिला दया दाखोवन आमकां सांबाळ्ळा दया दाखोवन आमकां सांबाळ्ळा बसयलेल्या गांवाक आमकां पावयला बसयलेल्या गांवाक आमकां पावयला दुस्मानांतल्यान तुवें आमकां निवारला दुस्मानांतल्यान तुवें आमकां निवारला म्हजे घराणे देवा तुजी सेवा करतले हांव आनी म्हजे घराणे देवा तुजी सेवा करतले सर्वेस पोरा तुका नावाडटा सर्वेस पोरा तुका नावाडटा उपकार तुजो बावडटा उपकार तुजो बावडटा तुज्यो आज्ञा आमी मानून घेतल्या तुज्यो आज्ञा आमी मानून घेतल्या तुजे उपादेश सदां पाळटल्या तुजे उपादेश सदां पाळटल्या हांव आनी म्हजे घराणे देवा तुजी सेवा करतले हांव आनी म्हजे घराणे देवा तुजी सेवा करतले चोरटणेच्या आलतडी चोरटणेच्या पलतडी कैसराव आसल्यारी कैसराव गेल्यारी देवा तुका सदां कालते सतेले 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 हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah. 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 सगळं तुझ्या बोळा, सगळं तुझ्या खालसा, सगळं तुझ्या मना संपवून जाणार देवा. हालेलुया, हालेलुया. सगळे आम्ही बसया मग छान. कैसर तो गेल्या रे, कैसर तो असल्या रे, थंयसर हांव दसतालो तो काके दिन सोडचो ना. मरुभुमींत गेल्या रे, मलेनाडून तो असल्या रे, जलमार्गांत गेल्या रे, वायग मार्गांत असल्या रे. कोण तो आणि कोण ती? खंयसर तूं गेल्या रे हांव सोडचो ना. येदेन बघीत आसल्यांक सोडूंक ना, जेजूक सोडूं ना, तुका आनी म्हाका सोडिना. कोण सांगा? देव एक. नेगेटिव्ह सायडीर पळयल्यार कोण? आज कितें जाता जायत्या जाणांक आमकां नाडटा म्हणटा. कोण नाडटा? कोण दोसता? कोण दोसता? आ जेवसा दोसच्या पयलें कितें घालता? टेम्पटेशन. करेक्ट. ताळणी. खंयसर तूं आसल्यार, खंयसर गेल्यार, देवाच्या बागेंत आसल्यार, देवा सांगात आसल्यार, त्याच आतावणी हे ताणें सोडूंक ना. जेजू क्रिस्ताक ताणें सोडूंक ना. तुका आनी म्हाका सोडटलो की खंडीत तो सोडिना. जाल्यार टेम्पटेशन बाय इट सेल्फ इज नॉट बॅड. बुलावणी ताचिंतल्याक वायट न्हय, ताळणी ताचिंतल्या वायट न्हय. कसलो पावर तूं आनी हांव त्या ताळणेक दिता. त्या दाडा आमी बरी ताळणी करता या वायट ताळणी करता. द पावर. ताळणी इतलेच हांवें एपडी सांगल्या सांगात. चिंतना आमची बोरी गी वायट गी म्हणून आमी निर्धार करचो. ताळणी ती बऱ्याक पावची वायटाक पावची ती आमी निर्धार करचे जावन आसा. तर मग शॉर्ट रितीर ताळणी येताना, टेम्पटेशन येताना, बुलावणी येताना, वंदवणे येताना कितें करीत जाय म्हणल्या विशयांत 4 पॉयंट तुमचे मुखार दवरता. पयल्यान पयलें बायबलाचो प्रात्यो तुमी उक्ते केले जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांतल्या पयल्या 3 अध्यायांत तुमकां पळोवंक मेळटा. देवान रचलेली रचना देवाच्या बागेंतच, देवाच्या हजरपणांतच ताळण्याक सांपडली. कोण ती? आदाम आनी येव. ताळण्याक सांपडली. देव थंयच आसलो. हे देन बागी बोवापुरबायची बागी ती सारक्या सारकी. आनी थंय देव आसतना, देवाचें अस्तित्व आसतना ताळण्याक ती सांपडली. तर आमकांय ताळणी दोसतात. ती दोसतात तर आमी कशें त्या ताळण्याक बली जायनासतना रावचें म्हणलें आमी पळोवया. पयलें पॉयंट मतीन दवरा. पयलें ताळणी येताना देदेस्पोर जावचें न्हय. देदेस्पोर जावचें न्हय. जायते जाण आमकां ताळणी पूड करूंक कळयता. त्या तुका मागीर धांवून येतात आनी म्हणटात फादर म्हाका कितें करचें म्हण कळीत जावना. त्या देखून हांव आयली आनी आयलां. बरें बरें म्हणटा. कांयच कळीत नासतना त्या ताळण्याक बली जावच्या बदलाक तूं धांवून आयलाय आनी आयलाय न्हय तें भोव बरें म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार संपाद्रे पियो कितें म्हणटालो म्हणल्यार आयका. ताळणे एक व्हडलें संकेत तुजो आत्मो देवाक मानवा सारको करच्याक. द सोल इज प्लीजिंग टू गॉड. त्या देखून पाद्रे पियोक जायते ताळणे येताना तो भियोना. जेवसारा सांगता जगण ती ताळणी खाण उडयतालो. त्या देखून
पाद्रेबेक व्हरतो मान आज इगज मातेंत पाद्रेबेच्या मजतीन मागिल्ले ते उपकार मेळोवंक वर्त्या तरान आमी मागता की दाळाय वायटांत सांपडनासतना जेवसाची विदळी बली जायनासतना रावच्याक ताळणी आयला म्हण पवित्रपण आमी ओगडोंक जायना पवित्रपण आपणावंक ताळण्याची गरज आसा म्हणटा जाकबाचें पत्र पयलो अध्याय 12वी वळ अशें म्हणटा पळय जाकब म्हणटा ताळणी येता देखून आमी आशिर्वाद घेवंक पावो जिविताच्या देण्याचे मुकूट भोगतली आमी देवाचो मोग करणारा जाता देवाचो मुकूट भोगची मोग करणारा जावच्याक ताळणें आमकां गरजेचो सान फिलिपनेरी कितें म्हणटा पळय तुज्या ताळण्या वयर रुदान करिनाका देवान आमकां 100 गूण दिवच्या पयलें अवगुणाक तुमी बली जावन वचो अवगुणाक हांवें बली जावन वचो म्हणल्यार एकच एक कारणा खातीर ती ताळणी आमकां दोसता त्या ताळण्या वयर जैत व्हरोंक आमकां आदार जाय सान बेनेडिक्ट म्हणटा ताळणी येता आसतना भियेनाकात म्हज्या जिवनांत जायते ताळणी आयल्यान तडफडी म्हाका कळ येनासलें म्हणटा तो एक दीस देवाचो बरोबर गजाय जाय म्हाका थंय जेवून सारा जावन पळापळ घेवचें म्हणून एका माट्यान वचून रिगोवन बसलो गय आनी बसले तेन्ना ल्हान एक दोंपळो आसलो कित्याक वारें येवच्या खातीर आनी थंय एक बरें सोबीत सुकणें येवन बसलें पळोवन बेंडिक्ट म्हणूंक लागलो कितलें बरें सुकणें न्ही गे म्हणून वचून ताका आप पडल्या क्षण तो सुकणें जेवणसाराच्या रुपार आयिल्लें हाजें सगळीं आंग लैंगीक विश्वाच्या त्या ताळणेक बाली जाली लैंगीक ताण वाडली आनी तो म्हणूंक लागलो हांवें कितें म्हणी कर न्हय पाताक आदारी जाय म्हणून तो उलवलटा आसतना ताका उडास आयलो हो जेवणसार म्हाका नाडूंक आयला हे ताळणी हांव पूड करूंक जाय ह्या ताळणेक हांवें बली जावन वचो म्हणूंक लागलो सीदा भायर उठोन आयलो थंय आसलें कांट्याचें झाड आसलें गे आनी आपले सगळी मुस्तायकी कांड खांड उडयली नागडो जालो त्या कांट्याच्या झाडांत उलवळ्ळो ते कांटे तोपले आनी रगत भायर आयलें भायर येता 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 आसतना जायते ताची वंदवणी ताळणी शांत जावन आयली संपूर्ण 0 लेवलाक येवच्या म्हणसर तो थंय जावन भायर सरोना गय तो म्हणटा केन्ना 0 लेवलाक म्हजे ताळणी आयली त्या वेळार हांव त्या कांट्याच्या झाडा जावन भायर आयलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुका लैंगीकपणाची ताळणी आयली तर निष्कळपण सांबाळूंक देव तुका आदार दिता त्या खातीर म्हळें उलो मार देवाक उलो मार आनी तो तुज्या मागण्या आयकता फादर जिम ब्लॉट म्हणटा whenever I called on God he never let me down whenever I called on God he answered my prayer व्हडल्या ताळ्यान म्हणटा तो आनी तो म्हणटा I never have any doubt when I call he comes कित्याक म्हजें पवित्रपण न्हय सोम्याचें पवित्रपण म्हजें थंय ताणें रोंबयला सोम्याचो स्वास म्हजे थंय ताणें घाला आनी त्या देखून हांव उलो मारतना ताचो ताळो वर्त्या तरान बापाक आयकता आनी बाप म्हजे मागणें आयकता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 स्वार्थाची ताळणी येताना पळया स्वार्थ म्हाका जाय उपरांत आराधना उलयतालो त्या विशयांत म्हाका जाय आनीक चड जाय म्हणले ताळणी येताना उदारपण दाखोवंक तुका उलो दिता हर एक ताळणी ताका बली जायनासतना ती धनात्मक करूंक या पॉझिटिव्ह करूंक आमकां ताळण्याची गरज आसा त्या देखून ताळणी नासतना कोणेय रावंक जायना पोर एक दीस बसून आसतना बुधवारा पाद्रबेचें मीस आसलें आतां कितें लेंट म्हळ्यार कितें म्हूण म्हज्या मोतीक चिंत आसतना वांजेल वाचूंक तयारी करता आसलो म्हज्या मोतीक अशें म्हणा लागलें की लेंट म्हळ्यार यल स्टँड्स फॉर लव ई स्टँड्स फॉर इक्विलिब्रियम म्हळ्यार देवाच्या मोगाक आमचो मोग सरी जाताना नो टू टेम्पटेशन म्हळ्यार नो टू टेम्पटेशन लेंट लव इक्विलिब्रियम नो टू टेम्पटेशन व्हेरी सिंपल देवाच्या मोगाक आमचो मोग सरी जाताना आमकां ताळणी बाली करूंक शकना ताळणी येताली येना सांगून रावनात पूण ती आमी ताका बाली जावचें ना ताच्या बदलाक लैंगीकपणाची ताळणी येता आसतना तुका निश्कळपणा सांबाळूंक देव आदार दिता
स्वार्थाची ताळणी येताना तुका कितें उदारपण सांबाळूंक राग जाय जाय होगे मोत्सर जाय जाय म्हणून भक्त आसा तसले ताळणी येता आसतना तुका सोंसणीकाय सांबाळून आणखी चड मोग करच्याक देव आदार दिता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. तर ताळणी येताना भियेनाकात. पयलें देदेस्पर जावचें न्हय. दुसरें ताळणी येता आसतना तुका सुदुरसा नाका. ओ हांव तसलो हांव असलें हांवें ती चूक केल्या हांवें अशें केलां जावंक पुरो करुना म्हण हांव सांगना. बरो मनीस न्हय म्हाका ताळणी येतात म्हण भियेनाका. आमच्या रेतेर मध्ये एकलो हर एक हप्त्यार येता लास्टा बसता म्हाका पळय लक्षण आसता आनी म्हणटा फादर तुमकां कळीत आसा आनी मुखलें सेंटेन्स हांव कितें म्हणटालो म्हणनो. म्हाका म्हणटा तो पटलें तर म्हणजे म्हाका गोत्ता बाबा तूं कितें म्हणटाय म्हूण भियेनाका. डोंट वरी. आनी एकलो मनीस आसा तो म्हणालो फादर आय कांट ओवरकम द टेम्पटेशन. ताका सांगलें केदाळ आराधन करन सक्रामेंत हांव दवरूंक टबानकलांत दवरूंक व्हरता पळय ते दाडा धांवोन हे ते मुखार दिंबी घाल कोपेलांत आराधन कोपेलांत आनी तुजे तकलेर हांव त्या सक्रामेंताक दवरतलो. माग म्हळें मगेच्या नाका हर एक शुक्रार हांव विचारता हाव इज द सिच्युएशन नाव. फादर ब्युटिफूल वंडरफूल म्हणा काल जायत म्हणटा तो येताना गोत्ता ताका हांव विचारतात म्हणून. तो म्हणा एनी डिफिकल्टीज प्लीज कम अप आनी राव तुजे तकलेर तस सोम्यसो मोग देवोन दी म्हूण हांव सांगता. आनी त्या वेळा खंडीत जावन देव ताका पावतालो. एक दीस एक उपदेश तुवें मोडलोय तर हांव व्हडलो पातकी म्हूण तुका दुरसा नाका. आसा आमकां खुमसार वच खुमसार जा परत तें पातक करिनासतना रावच्याक दृढ निश्चय करी. सरस आमाली जाला जावंक पुरो तुका आनी सोऱ्याक दुरसा नाका. म्हाका ताणें लोटलें पोरेकलो तरणाटो म्हणा लागलो म्हज्या गर्लफ्रेंडान सोडलें फादर 6 वर्सां सांगाता आसलें फादर एंगेजमेंट जाल्लें फादर 3 दीस घट्ट पियोलो फादर रुमांत म्हणा लागलो आमच्या माणिपाला आलो आतां खोडयाळ आसा. म्हाका गुत्तू आहलें ताका सोडलें केदाळ सोडलें रे म्हळ्यार ते आमचे आमी सपरेट जाले हांव फादर केदाळा नोव्हेंबर उपरांत पोर आयलो तो म्हाका मेळो येदोळ खंय गेलो येदोळ तेंत फादर सिगरेट तें हें टेंशन सोरो आनी म्हण तांदूत आसलो. म्हाका रातीर एक दीस हांवें म्हळें देवा हांव एक हिंदू आसलो तुका पातयेवन आयला आनी आतां असली गत म्हजी जाल्यार कितले खर्च काडल्यात हांवें त्या चेडवा शिकोवच्या खातीर. आनी आज ताणें म्हाका नाका म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार वो कॅथलीक तें प्रोटेस्टंट आनी तांच्या मदें कितें जालें म्हण आमकां कळीत ना. आनी कन्क्लूड करतना तो म्हणा लागलो हांवें एकच देवाक उलो मारलो म्हणा लागलो हांवें एकच देवाक उलो मारलो. आनी म्हळें देवा तूं म्हाका राख देवा तूं म्हाका राख. आनी आतां मोगेचें न्हू काल संजेर येताना जायत ताका हांवें फोन केलो आनी म्हळें कसो आय तूं. हांव बरो आसा फादर आतां म्हजें काम बऱ्या तरान चलता फादर कोडयाळांत बरें ऑफीस आसा आनी बरें घर म्हाका मेळ्ळां सगळें हांव बरो हांव भियेना फादर म्हज्या देवा खातीर हांव आयिल्लो ह्या क्रिस्ती समर्थीक आनी हांव ताका सोडचो ना. ह्या वायटाक हांव बाली जालो आनी मुखार हांव बाली जावंक ना कित्याक द टेम्पटेशन कॅनॉट ओवरकम मी आय कॅन ओवरकम द टेम्पटेशन म्हणा लागलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आदल्या पातक्याच्या फाटल्यान वचनाका. मनशान केन्नाय चेंज जावेत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. मनशान केदाळ आपली जिणी तिदवून घेवेत तस तुका सांबाळटा. देवा कडेन सांग देवा म्हाका बरो कर जेजू म्हाका बरो कर जेजू म्हाका तुज्या अमली रक्तान दो सांग तितलेंच. फाटीं तें जालें हें जालें पुराणां उलयनाका. आमी आमचे प्रायाचे म्हणटा पुरंडे उलयनाका म्हणटात पळय ते म्हळ्यार फाटलें बेश्टें खाण उस्ती नाका. काल एकली म्हाका फोन कर म्हणा लागली तिणें चिंतलें आसता पात्रां बारी फ्री आसतलो थोड्यांक कळी जावन उलोवन तशें. मागीर हांवें तिका सांगलें भय इतलें उलयली न्हय कालें मेळ्ळें ना तुका आदलें उलयलें कितें आज आनी हाचे उपरांत आमी कितें करचें तो एक निर्धार काणगे आनी म्हाका सांग. मुगेच्या भावान भयण आदलें उलोवन तें पुराणां उलोवन आमचें जिवन सत्यनाश करून घेतलां आमी. तातूंत अशें कितलें सांगल्यार परत फाटीं कित्याक एक काल आसलो जावंक पुरो द सर्कमस्टेन्स द एटमॉस्फियर तुका त्या फातकान घाला जावंक पुरो ह्या तसली सूख तुवें केल्या जावंक पुरो नेक्स्ट तुवें करी जाय पूण कांय गरज ना. देवा म्हाका बरो कर देवा तुजी सेवा करूंक म्हाका तूं आपय देवा तुजे सांगता आसूंक म्हाका राखोन सांबाळून व्हर देवा म्हज्या मागण्याक खाण दी देवा हांव तुका उलो मारता. यू आन्सर मी. म्हज्या भावान आनी भयणीनो सिंपल टर्म्स यूज केल्या पावतात. तिसरें सैतानाचो उद्देश आनी सकत कितें म्हूण समजून घे. तुवें परत
ताळण्याक बली जावचे पयले सैतानाचो उद्देश आनी सकत कितें म्हण समजून घे. आमकां ताळणी येतना आमी चिंताव सगळें कोसलोन पडलें, पूण उडास दवर, देवा मुखार सैतान सलवल्लो दुस्मान. हे कळीत जावन देवा मुखार सैतान सलवल्लो दुस्मान, त्या खातीर तो तुका दसता, ताच्या पार्टीक ओडणारूंक येता आनी त्या खातीर आमी तडबडीत सुकोन पडटा. पूण तुका कळीत आसो न्ही, सलवल्लो दुस्मान तूं आनी हांव देवा मुखार वर्तें जैत आपणयलेलीं जाता. केन्ना ताळण्याक आमी बाली जायनासतना, ताळण्याक आमी सांपडनासतना, देवाच्या सक्तेन जियेत आसतना, आमी देवा सांगत आसतना पवित्रपणान भरलेलीं, सैतानाक पवित्रपणान कांयच अधिकार ना. पयल्या हांवें आज सांगिल्लें सेंटेन्स, सैतानाक पवित्रपणान कांय अधिकार ना, मेळेपणान मात्र ताका अधिकार आसा. त्या देखून थोड्यांनी सगळें जावन खुमसार जावन रेतेर जावन सगळें जालें, म्हाका आनी कितें धरल्या बरें जाता फादर, एका सायडीर धरला फादर, कळ्ळें म्हूण गोत्तू ना फादर, भितर बसला फादर. हांगा हे म्हळ्यार हांवें हांगा हे धरला, वचणी खुमसार जा करेक्ट, अर्दे करून खुमसार जाता आनी येताय धरला गरला. एंत सेंटेन्स, तुजे थंय मेळेपण आसल्यार मात्र सैतानान रावयेत, तुजे थंय बरेपण आसा, नितळाय आसा, खंयच्या संवसाराकी तुजे थंय रावोंक अवकाश ना, अवकाश ना. एका क्रिस्ती भावार्थ्यान समजून घेवचें सिंपल सत्य, मेळेपणान मात्र सैतान तुजे थंय राज करूंक शकता, नितळायेंत सैतानाक अवकाश ना. तुका थाळणी दिना म्हण हांव, तुका बुलयना म्हण हांव, तुका वंदवणी येना म्हण हांव, पूण ताका रिगोवंक अवकाश ना. केन्ना तुजे थंय तें नितळाय आनी बरेंपण आसा तर संपूर्ण नितळतून जालाय आनी जालाय तर ताका तें अवकाश ना. जकबचे पात्र कितें म्हणटा पळया, 4 अध्याय 7 आनी 8वी वळ, सैतानाक पाठ करा, तो धांवतालो. त्या खातीर संपाल म्हणटा, डोंट गिव वे फॉर द डेवल, ताका इडेंत दिनाका, जागी जाया, जागृत रावा म्हणटा आमचो सांत पेद्रू 5 अध्यायान म्हणटा, जागी जाया, जागृत रावा, तुमचो दुस्मान गरज घालचे सिंहा बरी तुमकां ग्रासूंक राखोन आसा. पळया, टेम्पटेशन येता आसतना आमी ताका विडें दिलें जाल्यार इमिडिएटली रिकता. सैतानाचो उद्देश कितें? तो तुका संतोश दिवंक येवना, तात्कालीक कुशलाय दिवंक आयला. जो सोंज्या 10 अध्याय 10वी वळ, सोर येता सोरूंक, लुटूंक, विभाट करूंक, नाश करूंक, सत्यानाश करूंक. कोण तो सोर? कोण? चंद्रन गी जवसार सोर, लुटकार, तो नाश करूंक येता, विभाट करूंक येता, बरें करूंक येता म्हणजे चिंतू नाका. टेम्पररी तात्कालीक प्लेजर दिता, पण शाश्वत तुझे संतोष लुटून काढता. त्या खातीर आमी म्हणटा नाश करता. मगाच्या न्हू आमच्या जिवनांत सैतानाचो उद्देश आनी सकत कितें म्हणून समजून घे. 4थो पॉयंट, तुज्या आदल्या जिवनाक फाटीं वचनाका, फाटीं वचनाका, त्याच घडये रावय. त्या खातीर हांव केदाळे म्हणच्या म्हाका जजमेंट करूंक चड वेळ लागना. कित्याक म्हळ्यार तुका सण सोडूंक मन आसा, 2 दिसा उपरांत येता फादर, येनाका घरा वच, बस बस. त्याच घडये सण सोडूंक जाता, एकलो चेरको उरको म्हणा लागलो, फादर आय एम गोइंग टू गिव अप माय मोबायल एट दीस टायम. हांवें सांगूंक ना काण हाड म्हूण, कारांत आसलें आसता, हाण आयलो आनी दी लागलो. हांवें तुमकां ताचे पयले फावट सांगलां, दी लागलो. आनी म्हणा लागलो, आय डोंट रिक्वायर इट, दॅट इज अ डिसिशन एट वन्स. त्याच घडये आमची आयडेंटिटी कितें? शगूण आनी पवित्रपण. आमी संतोशांची हेजें तर गरजेचें कितें? सम्या सांगता आसचें, नितळचिणी जियोवचें, थाळणी आमकां आयल्यारी ताका बाली जायनासतना रावचें. सम्या कडेन आमी मागया. संपूर्ण तरांनी आराधना वेळार ना समाधानाचें, ना पसंदचें जिणयेक आमकां वळख करिनाका. तसली ताळणी आयल्यारी त्या बुलोवण्याक आमी बाली जायनासतना आमकां राग सम्या म्हणून ह्या आराधनाक आमी आयती जावया. आमेन. ससेनी तळूत कासरी
एक मेरू ताणेता तशेंच मोसो तुका लालयता ये देवा जशे नितळत कासरी एक मेरू ताणेता तशेंच मोसो तुका लालयता ये देवा सौम्या तूं मोसो देव तुका हांव ताणेता सौम्या तूं मोसो देव तुका हांव ताणेता देवा तुझ्या दर्शना अत्रेगान रावता देवा तुझ्या दर्शना अत्रेगान रावता जशे नितळत कासरी एक मेरू ताणेता तशेंच मोसो तुका लालयता ये देवा जशे नितळत कासरी एक मेरू ताणेता तशेंच मोसो तुका लालयता ये देवा सौम्या तुझ्या तेंपलान तुझेर हांव दिश लायता सौम्या तुझ्या तेंपलान तुझेर हांव दिश लायता करती तुझी महिमा देखूंक लालयता वरती तुझी महिमा देखूंक लालयता जशे नितळत कासरी एक मेरू ताणेता तशेंच मोसो तुका लालयता ये देवा मोचे सगळे जिणे हांव तुका वाकणटा मोचे सगळे जिणे हांव तुका लालयता तुझे पवित्र नांव तें काडून तुका वंदिता तुझे पवित्र नांव तें काडून तुका वंदिता जशे नितळत कासरी एक मेरू ताणेता तशेंच मोसो तुका लालयता ये देवा जशे नितळत कासरी एक मेरू ताणेता तशेंच मोसो तुका लालयता ये देवा हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया जेजू जेजू तो आमच्या जगतात जायचं जेजू बघा बाप्पा आमका मिळायला आमका राखायला आमच्या जगतात सदा जायचं आई जाऊदी तुका दिता सर आमच्या सगळ्या असतील आमची कोणा तुका दिता सगळ्या जेजू तुझ्या मगळा बाप्पा आमका तो वर्ताचा समजताय या वर्ताची आमका भागीदार करताय आम्ही तुका ओला मारला त्या दिवसा तू आमका साथ दिलाय आणि माझ्या आत्म्यात धैर्य दिलाय सम्या तुका ओला मारताना तू आमका ना म्हणा नाही तो मका ऐकालाय आणि ऐकत आलायस कळीत का दिलं त्यावर ते गोड तो मका उघडा पे करताय सम्या हालेलुया 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 सर आमचें बरेंपण आमचें तें कितें उणेंपण तें सगळें समी जाणा सम्या कळीत आसा पूण आमी चड आनी चड मापान ताच्या वर त्या स्वासांत एक जावच्याक ताच्या पवित्रपणांत एक जावच्याक तस्सो आमचें थंय राज करता आसतना थाळो आमचो जातालो तासो सम्यासो आमी उलो मारताले हांव आनी तूं आमकां कान दितालो म्हळ्यार आमी त्या प्रमाणे सम्याच्या पवित्रपणांत एक जावन संपूर्ण बावडतांत एक जाता आसतना तो आमकां कान दितालो आनी आमचे मागणे आयकतालो आनी आमच्या मागण्याक जाय जालो फळ दितालो आनी तेच ताणें म्हळें तुका कळीत ना तुलो गुट हांव तुका उगडापें करतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमी दिंबेर आसा मोगाचे न्हू एक घडीभर आमचे तकले वागोवया सम्याक नमस्कार करया येद्या वर्त्या जेजूक आमच्या मुखार आशिल्ल्याक आमी वंदन करुया आराधन करुया आनी प्रत्येक तरान आमच्या अर्यका स्त्रियांक सम्याच्या हातान दिवया अंतरराष्ट्रीय स्त्रियांच्या दिसा जेजू आपयता त्या वर्त्या जिविताक कुटुंबाच्या जिवितान फळां भरीत जावच्या चड आनी चड श्रेष्ठ त्यागाचे आनी साक्रिफिसाचो वर्तो मोग ताणें हेरांत पासारला त्या खातीर तुमकां आमी आभार मानता आसतना सम्याच्या हातांत हर एका स्त्रियांक आमी भागीदार करया ताका नमस्कार करुया काकुळताची केथी होती मोती सो दर्यो तो वेची अत्या पोटलो आपल्या श्रद्धा नाडयता सगळे आमी उबी रावया मोगाच्या एक घडीभर आमचे दिश्ट पवित्र सक्रामेंत आसल्या जेजू थंय कंसव्या ह्या जेजूची सगत इतली वर्तिगी ती आमी आपणायल्या तर त्या भगवंतपणांत आमी भरल्या तर तें पवित्रपण आमचें कन आत्मीक तराची बळवंतपण आमचें तें आसा तर तें जावन आसा बळ देवाचें आनी त्या बळांत आमी मागता आसतना आमकां तो दितालो त्या खातीर त्या बळांत आमी उलो मारतना आमकां तो सण सोडिना म्हाका तूं उलो मार हांव तुका आयकतलो तुका कळीत नात ते वर्ते गुड हांव तुका सांगतालो म्हणटा आमचो देव आनी तसल्या देवा सांगात एक जावन आज पवित्र सक्रामेंतांत हजाराच्या जेजू आमी तुज्या मुखार आसा आनी तुज्या वर्त्या जिवितान आमी वांटेली जाता आमची काळजां मनां वर्त्या धडधडे तुज्या वर्त्या त्या स्तुतेंत तुका आर्गां दिवच्यांत तुजो उपकार बावडच्यांत आनी तुका वर्त्या तरान मान आनी होगळीक उसारच्याक आमची काळजां आमची मनां एक करून आमी गावया 520 आणि 9 129 सांगता मॅडम ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇ ಪರಲೋಕರಾಚರೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ
ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರಿ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜರಿ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಆಚರಿ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಉನ್ನತ ದೇವ ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಉನ್ನತ ದೇವ ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವ ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವ ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚಕನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಜಯವು ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಶಕ್ತಿ ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ
ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू जेजू मगळ बापा आता वर्त दरा तुझ्या हातात घे सम्या तुझ्या वर्त मग आता जीवन सिगे सम्या तुझ्या वर्त मनसदान सिजते एक सावनी जेजू जेजू heal them Lord at this time touch them at the moment Jesus तुझ्या आशीर्वादाने भर सम्या तुझ्या वर्त मागवणी त्याचे जावनी वर्ती मागवणी भरलेली मुर्गी जावनी जेजू सगळे तुझे वर्ते पण या भुरग्यांत जावनी तू त्याच्या पान माळवती त्याच्या मागण्या खांदी आणि ताणे उलयले हरी घेऊ होता ओ मगाचे बो माळचे आपण पाहिजे जाऊ द्या जेजू तुझ्या वर्ते अधिकार आमका बर सम्या हालेलुया 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 सबलाने मगरिया सिद्धीचा बरिया चंडीला बला 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 ग्लोरिया बला 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 ग्लोरिया 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 जीसस 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 जेजू 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 रावला सगळे बरपणा जावनी सम्या जेजू तुझ्या हातात सगळे बरपणा आमका बर सम्या हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया 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 हाले 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 जेजू 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 राखणी समाज जेजू हितल का निर्मळ का तुझ्या वर्त बेसा आणि बर सम्या तुझ्या वर्त आशीर्वाद शिवदार सम्या तुझा गुणगाचा पाऊस आम्ही देवा सम्या हालेलुया 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 सगळे मी बस मगाच्या ಮಹಿಮೆ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ तुझ्या काळजाच्या तुझ्या त्या वरत्या आत्म्याच्या गुण येतून परलोक राज्यरे ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕರು ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಬಲವಂತ ಸದೃಢ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿ पूजिಸುವೆ नित्यवू पूजिಸುವೆ परत परत त्यांचं उतर आमच्या काळजात आत्मदी आराधिಸುವೆ जेव्हा आत्म्याच्या गुण आहेत तुका आराधन करता म्हणजे काळजाच्या गुण आहेत निरंतर तुका आराधन करता निरंतर जायते तेवढे आम्ही म्हणता निरंतरी म्हणता निरंतरी निरंतर आराधन करता त्या खातीर संपावलान म्हणले उतरां कळमीत नसतना मागणें करा कळमीत नसतना मागणें करा निरंतर मागणें करा नित्य आराधिಸುವೆ आत्मदी आराधिಸುವೆ नित्य आराधिಸುವೆ तेन्ना मात्र आमी तेच सामिश्ट या कीर्तनाकार म्हणटा 138:3 ती उतरां आमच्या जिवनान बऱ्या तरान जियोंक साध्य जाता हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली
आणि म्हज्या आसऱ्याक धैर्य दिलें, म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें, म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें. आत्मादी आराधिसुवे, आत्मादी आराधिसुवे. म्हज्या आत्म्याक तुवें धैर्य दिलें. म्हाका तुवें उलो मारलो, हांवें तुका उलो मारलो, त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें. जेरेमिया म्हणटा वर्त्या मोगान ताचे तें आसलो तो खतखतो मोग, ताचे तें आसलें तें वर्ती बळवंत सकत सोम्या देवा तें आसलो ताका मोग, आनी तस्सो मोग सोम्याक आपल्या बापा तें आसलो. तो जेरेमिया म्हणटा म्हाका उलो मार, हांव तुका आयकतलो, म्हाका उलो मार, हांव तुका आयकतलो. ह्या वेळा म्हाका भावन आनी भयणीनो उलो मार, उलो मार. तुजे कसले गरजो आसा, कितें सकडी जाय आटे विटे तुजे आसात, तुजे कळवळे आसा, तुजे वळवळे आसा, तुजे दूख आसा, कितें सकड तुज्या मतीन धांवन आसा, खंत बेजाराय, मुकली राटाबळ, जावं परत थोडे पाटले नाका जाल्यार कोडू अनभोग आनी की मतीन दवर न्हू, आनी की तातूंत लोळोन आसाय तर सोम्याक सांग, हांवें तुका उलो मारलो, हांव तुका उलो मारता, तूं म्हजें मागणें आयकतलोय. कॉल ऑन मी आय विल आन्सर यू म्हण तुवें सांगलाय. उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. कॉल ऑन मी and I will answer you. I called on you and you answered me. हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका आयकलें. तुवें म्हज्या मागण्याक कान दिलोय. कळीत नासले, गुपीत आसले जायते गोट तुवें म्हाका दाखोवन दिले. आनी हें सगळें बरेंपण आमी बगया मोगाच्या भावन आनी भयणीनो. अशे दिसा सम्यान दिलो वर्त अवकाश आमी घेवया. सम्याच्या वर्ता जिवितांत आमी भागीदार जावया. आमच्या जिवनांत आमी कितें करूंक जाय म्हणल्या विशयांत सम्या मुखार आमी आसा. जायते जाण आमी चिंतू बरो प्राचीत काळ आयलो, थोडे इलो उपास, थोडे दान, थोडे मागणें, तितलेंच आमच्या वर्सां आमी केल्या बरी. आज आमी उपास, द फास्टींग हॅज टेकन अ डिफरंट मिनींग. फास्टींग म्हळ्यार स्प्रिंग टायम म्हण अर्थ. फास्टींग म्हळ्यार आमच्या आत्म्याची वर्ती पाकळेल्लो आत्मो जावच्याक आमी सकत ह्या ईट घाली जाय. त्या खातीर फास्टींग म्हणलो अर्थ आज स्प्रिंग टायम फॉर द सोल. आमच्या आत्म्याक तो पाकळो असो वर्तो वेळ जावन आसा. त्या खातीर ईट आमी दी जाय. आज आमी कितें फास्टींग करूंक पळयता. आमच्या जिवनांत फास्टींग करूंक जाय. आमी आमचो वेळ आज कितलो आमी खर्चीत, हांव सोम्या सांगता. जायतो वेळ आमी सोशल मिडियांत गी, तातूंत गी अनावश्यक नाका जाल्यार लौकीक संगतींत मेतेर जाता. ताच्या बदलाक एक 15 जावन अर्दो घंटो एक निश्चय कर म्हणल्यार बरी एक्स्ट्रा टायम आमी मागण्यांत सोम्या सांगता करसून सोमेच्या वर्ते हजारपणान करसून सोमेच्या हजारपणान करसून. काल एकली चली म्हज्या आडी चालयली, फादर हांगा कितले वेळ म्हणसर राव येता तुमच्या कोपेलान. हांवें म्हळें 24 hours. सोडटात गी, सोडची गजाल तुका नाका, सोडची गजाल तुका नाका. 24 hours यू कॅन रिमेन हियर 20. जाताय तुका ना इल्लो वेळ राव, ओके दॅट्स ओके, नॉट ए प्रॉब्लेम. इल्लो वेळ राव, घंटे गटल्यान राव, कितलो वेळी राव, सोम्या सांगता राव. म्हज्या भावन आनी भयणीन एक बरो निश्चय करूंक आमकां मेळ्ळो अवकाश. गिव आउट युअर सोशल मिडिया, स्पेंड टायम विथ द लॉर्ड, स्पेंड टायम विथ द लॉर्ड. त्या देखून आमी कितें करता, जायतीं जाणां आमी ल्हान मागणें पुरो फादर, ल्हानशी आमोरी पुरो. आज तें आसा, हें आसा, जायतें आसा. लास्ट मिनीट तयारी खातीर आमी आज कितें करता, आमचो मागण्याचो वेळीत उणो करता. मागणें कितलें चडयताय तितलो आशिर्वाद चडता. म्हज्या भाव आनी भयणी, तुज्या आनी म्हज्या कुटुंबान कितलें तुका मागोवं जाता. त्या खातीर फादर जिम ब्लॉट म्हणटा, यू पुट ऑन द सेल्फ गार्मेंट ऑफ गॉड. देवाचें वर्ते जिवीत तुज्या जिवितांत हे कर. आनी तेन्ना तुवें उलो मारतना तुजो उलो देव आयकतलो. आनी त्या खातीर म्हणलें आसा, उलो मार आनी देव तुजो उलो आयकतलो. दुसरें आमी कितें करूंक शकतले, जायते आउटींग आमकां आसात, जायते एणे तेणें चंगाय करूंक टायम आसा. ताच्या बदलाक ह्या दिसांनी
आमी कितें करया ते आमी थोडो वेळ हेरां सांगाता करसूंस मागण्यान करसीत म्हणटा म्हाका उडास आयलो आमच्या कमिटींत आमी एक निर्धार घेता आसतना एकलो म्हणा लागलो कित्याक आमी किर्तनाचो पुंजो एक दीस दवरून वचो आमच्या कोपेलान सगळ्या कमिटी मेंबरांनी येवचें तांचे सांगाता हेरांनी येवयेत आनी आमी सांगाता मेळोन एक दीस 150 किर्तनां कित्याक वाचून वचो सगळे विद वक्कोरळी निंदा म्हणटा पळय आमी सगळीं म्हणा लागली येस आमी तयार आसा त्या खातीर आमच्या कोपेलान परसिंगला कोपेलान बिजयंत परवान 13 तारखेर आमी दवरलो आसा किर्तनाचो पुंजो सकाळीं 9 वरांक आराम जातालो कितल्या वेळाक तो सांगतलो म्हण आमकां कळीत ना त्या देखून आमी म्हळें सांजे म्हणसर तो आसतलो 150 किर्तनां वाचून त्या प्रमाणे आमी सांगात जावन पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत ते आमी संपयतले हांव कित्याक थोडो वेळ फास्टींग फ्रॉम ऑल युअर मोबायल तर आयकलो म्हणा लागलो लायक म्हणा लागलो हांवें कांय सांगना हांव जस्ट आयकलें आनी तो म्हणा लागलो नन ऑफ यू शूड गेट युअर मोबायल्स कंडिशन म्हणा लागलो तो कित्याक थोडे फुडें आमी कंडिशन करिनातल्यार तें कितें आनी तेणें जाता मदें मदें उठचें मदें उठोवंक तुमकां आसा जर तुमचें काम कर रावा म्हणा लागलो तो म्हज्या भावनांनी पळय एक एक इनिशिएटीव लायकान येवचे अपुरबायचे जावन आसात येस किर्तनाचो पुंजो दुसरो इनिशिएटीव आतां हांवें सांगलें थोडो वेळ आमचो आमी त्या पिड्यांत आशिल्ल्यान सांगाता की गरजेवंत सांगाता की एकलो म्हाका विचार लागलो तूं काय 24 hours आसची म्हाकाय 24 hours आसची तुजे दिसाचे 10 जावन 12 घंटे तूं लोकां सांगाता करसीत आय तांणी सांगलें आयकताय तांकां थोडे वांटो उक्त करून दाखोवन दिताय हांवें म्हळें इट्स नॉट ए वेस्ट इट इज अ डेपॉजीट इट्स अ डेपॉजीट आमकां जायते जाणांक आज आमकां उलोवंक नाका कित्याक म्हळ्यार आमकां कांय फायदो आसल्यार मात आमी उलयता नाजाल्यार कांय चिल्लर ताचे उलोवचें म्हज्या भावनांनी म्हणून तुमी पळयशात जाल्यार आमच्या त्या रेतीमध्ये दैविकाच्या रेतीमध्ये या पाद्रपेच्या पुनशारा येवन कोण तो येवन कोण ते ये म्हण म्हाका कांय कळीत ना तो वो म्हण म्हाका कांय कळीत ना आयलो ताच्या गरजा पावचें म्हजें काम त्या खातीर म्हाका देवान विंचला त्या खातीर देवान म्हाका नेमला त्या खातीर देवान म्हाका त्या जाग्यार धाडला नाजाल्यार म्हाका दुसरो जागो दिता आसलो त्या खातीर जायतो वेळ हांव करसिता तर कितलो संतोश भोगता मोगाच्यान ह्या भुरग्यांनी बरें जाता आसतना हाडल्या नेक्स्ट हप्त्यान येवन म्हणटा फादर म्हजी तकली दूर गेली फादर म्हजी ती इरार आसली गेली फादर हांव बरी जालें फादर बरो जाला फादर म्हणटा कितली खोशी जाता कोताय तस जाल्यांच्या गरजांक आमी पावच्याक थोडे आमचे साखरी म्हाकाय बसयत थोडे जाणां म्हणच्या न्हिदल्यात म्हण चिंतलें न्हिदोंक हांगा येवं ना हो म्हाका न्हिदोंक टायम ना कित्याक हांव हेरां सांगता लोकां सांगता आसतना लोकांच्या गरजां पावचें वर्तें कार्य आमकां करूंक आदार दिता त्या प्रमाणे आमची कमिटीचे मेंबर्स म्हणा लागले फादर ह्या वर्सा जुबल्याच्या वर्सा हर एका म्हयन्यान कोणा कडेन गरज आसा अती गरज आसा सगळ्यांकी गरज आसा पूण अती गरज आसा कोण बेटर आसात कोण सगळे देदस्पर जाल्यान कोणाच्या घरान थोडे उपात्र आसात म्हण कोणे कोणे येवन सांगला तस जाल्यार आमकां आपोवणें दिल्यार आमी वश्यत गी हांवें म्हळें वश्यत पूण ह्या जाग तुमच्या सांगात आसूंक जाय नातर जायती विदोवळी घडटा ह्या जाग म्हाका म्हयन्यांत एक दीस तुमच्या सांगता त्या जाल्यार मागणा वेचाक हांव येतालो थोडीं जाणां आमच्या इंटरसेसरी कोपेलान बसून मागतालीं समे सांगता आसलीं आमी थोडीं हेरांच्या घरांनी वचून एक 7-8 जाणां थंय मागतालीं आनी त्या 2 घरांनी 2 म्हयन्यान मागता आसतना त्या भुरग्यांचो उल्हास संतोश मोगाच्यान धांवन येतात ती आज त्या विनवणेच्या मागण्या ब्रेस्तारा दीस आनी रेतेरी शुक्रारा दीस कित्याक तांकां ती रूस आमी साकोंक शिकत जाय तो वेळ कितलो वेळ सोम्या सांगता करसिल्यार तो उणो म्हूण आमकां बघत जाय कित्याक सोम्या सांगता आमी धांवन वचोन आसा जाय तर थोडो वेळ मोगाच्यान तुमी त्या सल्यांच्या गरजांक दिवचो तस जाल्यांक एक बरो कान दिवचो तस जाल्यांक एक ल्हान विजीट दिवची थोडे फुडें आमी कितें करता जायते काण घेता गोरये घेता जायती मालां आसात व्हडली मालां त्या मालां गेल्यार ती गाडी लोटून व्हरतना जायते जाणां ताणी व्हरतना म्हाकाय व्हरया म्हूण जाता म्हाका हांव आतां काण घेवन गेलो जाल्यार ती चिंता कोणा म्हजे कडेन कांय ना म्हण गुले ना म्हणून त्या देखून हांवें ती गाडी लोटून व्हरची मेळ्ळें घालचें म्हयन्याच्या अकरेक पळयतना काल तें काबार जायना हांवें पयले फावटी सांगलें आमच्याच ट्रिनिटी सेंट्रल स्कुलांत आमच्या एका फ्रादीन हाडलें म्हयन्याच्या अखेरेक हांवें म्हळें फ्राद बाबा हांगा ये पळय येयल्लें तुवें हाडलें तें सेंट्रल कोण हांव म्हूण हाडलां म्हज्या भावना म्हणून जायते फुडें आमी कळीत जायना तें आमी चिंता हांव कितेंय केल्यार जाता कशें हाडल्यार जाता म्हज्या भावना म्हणून हांव लिमीट युअर बायींग जाय जाल्यार गरज आसल्यार हाड ना तर ते पयशे
कशें तुका दान करूं का त्या प्रमाणे कर. येत रेतीर म्हणजे तुमच्या पूण शेतांत आदल्या म्हयन्यांत हांव रेतीर येयले देखली येवन म्हणा लागली, फादर कोणाकी गरज आसा तर तांकां सांगा, हांव आसा. मात्र न्ही मोगाच्यान म्हाका तेजे नंबर काणयल्ले तेणें मिस कॉल दिलो तो म्हाका मेळोंक ना, कित्याक म्हजे मोबायल अनरिचेबल आहले म्हण दिसता. मागीर हांवें चिंतलें कितें करचें, म्हाका तेजे नंबर ना. गेलो हांव वचून म्हजे कोवेंता पाटी पावचें जाल्यार तिची मॅसेज आसा म्हाका, प्लीज गिव मी द नेम ऑफ दॅट पर्सन हू इज सफरींग वीथ कॅन्सर फादर. इमिडिएटली हांवें धाडलें. सगळी तिणें मांडावळ केली, तांकां कितें गरज आसा तिच्या तांकी प्रमाणे तिणें केलें. आनी एका पेशंट इमिडिएटली ती म्हणा लागली, फादर तिका हांव करतालीं, कित्याक तुमी तिका रेफर केला आनी तिच्या घरा वचनात, तुमी खंडीत रेफर करचे नात. मोगाच्या भावनांनी बिणें गरजेवंतांक इतल्या आपत बायतारान तिणें दिल्लो आधार कितलो सो बरो आसा. ती धांवन आयली मँगलोरांत आनी ती म्हाका म्हणा लागली, फादर म्हाका ती पिडा आसा जाल्यार ह्या भयणीन म्हाका बरें आपत बायतारान म्हाका खूब मोग केल्या फादर. मोगाच्या भावनांनी बिणीनो व्हडली न्ही थंय एकलो मनीस आसा लुईस म्हूण खंय आमच्या बंटवाळ ताणें खंय ना तो एका म्हयन्याक 20,000 5 जाणां कॅन्सर पिडेस्तां दिता. तो म्हज्या लागीं येवन एक दी ताचे बायले कावन्सिलींग हाडून आयलो, म्हणा लागलो, फादर आमी थोडें हेल्प करता, कोणी कॅन्सर पिडेचें आसल्यार म्हाका सांगा फादर. म्हणलो आसल्यार हांव सांगता, गरजेवंत आसल्यार हांव सांगता म्हळें. हांवें जस्ट रेफर केलें. रेफर कर विदीन 24 hours तांच्या गरजांक तो पावलो. पर म्हाका परत तो रिमायंड करपाक लागलो, म्हणलो फादर ह्या दिसांनी तुमी कोणाक रेफर करूं ना. वय लुईस हांवें करूं ना, हांव करता इमिडिएटली धाडटा तुका. इमिडिएटली म्हजी नांवां धाडलीं विदीन नो टायम. कसो तो हेल्प करता म्हळ्यार ताका आसचे माडयेचे तोड. तो म्हणटा, फादर त्या माडयेच्या तोटांत येयलो थोडो लाभ हांव दवरून घेना, हांव त्या लोकांक दिता. पळया कितलें आपूर बाय. थोडे फावटी आमी चिंता आमी आशिल्ल्यांनी मात दी जाय, म्हाका थंय धांवन येता हांगा धांवन येता, ताचेर आशिल्लें दिता आनी घे म्हण ना, कश्ट खाण दितात. आनी ती स्त्री हांगा येवन म्हाका म्हणा लागली, फादर हांव दिता फादर, तांच्या गरजां पावता. कोणी आसून कितले दुबळे भुरगे आसून तांकांय हांव उपकार करता फादर. ती कत्त म्हण येत आसलें म्हाका तो पावना, आल्लेरी वण्णा हांव इल्लें खुशेन गम्मत करता, खुशालाय करता. ना देव न्हू मोगाच्यान आमी गम्मत खुशालाय करन कितें हांगा गळसूंक जाता. मोगाच्यान आपूण बायतारान हेरांक खूब मोग करच्यांत आमी गळसी जाय. फर्स्ट नॉट टू बर्न कॅलरीज. पोरां हांवें कोणा सांगलें, आमची थोडी म्हणा लागली, बरें जालें फादर 40 दीस मेळ्ळे, कूडी इल्ली नित्राण करयत फादर, मोठी जाल्या फादर, इल्लें जाणें देवलां इल्लें उणें करयत फादर, ताका न्ही प्राचीत काळ. हां तुजे कुडीचें मांस उणें करच्याक न्ही, तुजी आत्मा आनी काळी सभोवच्या कुडीचें मांस उणें कर, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. बर्न युअर कॅलरीज बट अगेन बर्न युअर इगो. प्रायड. पोरेकले चली आयली नर्सिंग करची, तिणें कित्याक तशें करी जाय. अरे भुरग्या सगळ्या ह्या जाग्यांनी तुका थंय सांगून जाला, कित्याक अशें करताय गो बाय, कित्याक अशें करताय, कित्याक मूठ सोडिना. हांवें म्हळें केन्ना वरेक तुका सॉरी म्हणूंक जायना, तेन्ना वरेक तुज्या जिवनांत तुवें त्या हाम म्हणल्यार डिफीट करूंक जायना. मोगाच्या भावनांनी बिडीन आमकां थोड्यांक सॉरी म्हणूंक बारीक आसता. सॉरी म्हणटा आसतना त्या जवंसाराचो हाम आसा पळय भितर इगो, ताका मेळिल्लें पात्रोवचें आमी. त्या देखून सॉरी म्हणूंक फाटीं करिनाकात. सॉरी म्हणून सांग बरें थोडी आमचें चूक ना, हांवें कित्याक सॉरी म्हणूंक जाय. ते म्हणा लागलो हांवें कित्याक सॉरी म्हणूंक जाय, तिणें कित्याक म्हजे दाबाव करूं जाय. हांवें म्हळ्यार तुज्या 4 वांटे वेज तिची चड आसा, तूं फकत एक 20-21 कोणा, ती 80 आनी ती मुखार रावताय तूं. प्रायड इगो त्याच प्रमाणे कितें आमचें तें फातकीची न्ही सिनफुलनेस. बर्न दॅट. तें उलपन काड, तें लासून काड आनी उपरांत पळय तुज्या जिवनांत कितलें आपरबाई जाता. त्याच प्रमाणे मोगाचें न्हू लुकींग एट अदर्स फॉल्ट, दुसऱ्यांचे अपराध सोदून काडचे. मोरी माय माकोवणीची जाल्ली कित्याक तिणें सोदून काडूंक ना, कोणाचे अपराध तिणें सोदून काडूंक ना, कंप्लेन करूंक ना, वायट शब्द ती वापरूं ना. त्या देखून ती माकोवणीची जाल्ली. आज आमी माकोवणीची जावच्या गे तिरीक हांगा आयल्या. त्या देखून डोंट लूक फॉर द फॉल्ट ऑफ अदर्स, लूक फॉर द गुडनेस, एनकरेजमेंट. मोबायल पळय काल एकली आयिल्ली आनी एक गाडी पेंचर करूंक आसा वादा म्हणल्यार ताचे पयलीं तिणें सफारी हाडली आनी काल म्हाका दिसता ही घाली आतांची नवी गाडी आयल्या ती रॉक्स गाडी आयली. पण पळयलें हांवें, अरे बाय पोर सफारी हाडून आयलें आज रॉक्स हाडून. वय फादर देवान दिल्या फादर, प्रेज गॉड म्हळ्यार प्रेज गॉड, वंडरफूल. बेंचर केले उपरांत म्हजी रेतेर सांजेर जाले उपरांत हांव म्हळें वंडरफूल, गॉड हॅज डन ब्युटिफूल थिंग्स इन युअर मायंड. आनी तुमकां सांगता देवान दिल्लें आमी बऱ्या तरान गळसून त्या प्रमाणे ते भुरगे
जाय ते हेरांक कुमो करची म्हाका कळीत आसा त्या देखून हांवें ते संजय एक मेसेज केली, गॉड डज वंडरफूल थिंग्स, यू हॅव गॉट इट, यू हॅव गॉट इट. त्या देखून हेरांचे बरेंपण आमी वाकाणचे, हेरांचे बरें दुसऱ्या म्हणटा हाका 2 दिले न्ही गी, काल हाका 2 गाडयो जाय आसले, कित्या गाड्यान ताचे पयशान ताणें गाडयल्या ते दवरता, तुका कितें म्हाका कितें, ताच्या घरान जागो तुज्या गॅरेजीन दवरलाय ना न्ही, तुज्या घरा हाडलाय ना न्ही, चडची ताणी न्ही, घोव आनी बायल 2 गाडये वचून न्ही. हां पूण तिंत ग्रॅब केल्ली जाल्यार हांव तें एनकरेजमेंट सांगता आसलो, कित्याक हांव ताका बरो वळखता, ताच्या कुटुंबाक पयसल्यान घरा वचोन न्ही पयसल्यान वळखता आनी ताणें करची सेवाय कळीत आसता. त्या देखून मगेचे आमी थोडी थोडी पुरचें आनी नाका जाल्यार सांगचें ताका तें जालें हें जालें पळय तशें खंय ना सोरता कोण ना तो पयशे. म्हाका एक लिसर लागले मागीर, फादर तुमी गाडी बेजार करतल्यात न्ही तांची, वय तांकां आनी एक गाडी आसा पळय म्हळें हांवें, 2 आसा तांचे आनी कितल्यान म्हणून मागता ना म्हळें, खंय धांवन पयशे येतात फादर म्हळें. हांवें म्हळें हांव येताना थोडे आयिल्ले खंय घरा आनी तांणी धरले खंय तूं वचोना दिसता, तुका मेळोना म्हूण दिसता म्हण. थोडी थोडी आमी कितें म्हणटा म्हळ्यार ऑल नेगेटीव, बी पॉजिटीव टू द. कसो सोमी वापरपायताना ताची दिश्ट मोळाची ताणें हरये कथें वाटारली जावन आसा. तशेंच स्पीकिंग अनकायंड वर्ड्स ऑर रफनेस इतले स्ट्रॉंग शब्द, वायट शब्द, मेळ शब्द आनी एक शब्द सांगता आसतना काळीज मारली सगळी कूड बेसा जावन वचचें म्हण चिंतात म्हण दिसता. मोगाचे भावन आनी भयणीनो भोव अपुरबायचे मोवाळेचे शब्द उपयोग करी जाय. मोवाळेचे शब्द उपयोग करून आमी आमचें फास्टींग तातूंत वायट शब्द जावन फास्टींग करात. फास्ट फ्रॉम हेट्रेड, द्वेष सणसोड. त्या खातीर सोम्यान म्हळ्यार सोम्याक कळीत आसलें, त्या देखून तो म्हणूंक लागलो रागार रावा नाकात, द्वेष करिनाकात. कित्याक म्हळ्यार द्वेष करचे, राग करचे, मोसर करचे, तांची जिणी कशी कोत्ताय तुमकां, तांणी पयजान पिवोवचें आनी हेरांनी मरचें म्हूण चिंतचें. हांवें पयजान पिवोवचें आनी सांगचें तुमी मरत जाय. कशें तुमी मरतल्यात, पयजान पियलो हांव, जेलसी म्हजे थंय, द्वेष म्हजे थंय, हगे म्हजे थंय, दुस्मानकाय म्हजे थंय, तर हांव मरतलो शिवाय तुमी मरनात. तें आमकां पयलें कळीत जालें जाल्यार बी द लविंग इंस्ट्रुमेंट ऑफ गॉड. लविंग इंस्ट्रुमेंट. फ्रांसीस असीस ब्युटिफूल एक्झाम्पल. फ्रांसीस असीस म्हळ्यार म्हाका तें कांय नाका, न हातेर म्हळ्यार तें नाका जाल्यार वायट हातेर, बरो मोग काडून गेलो. त्या देखून तो उडी मान ट्रुबाडोर एक नाचपी जावन म्हणल्यार बरींत तो देवा संगात एक जावन आसतालो. तेच प्रमाणे फास्ट फ्रॉम जजिंग अदर्स, हेरांची झडटी ताणें तशें अशें ताणें त्या प्रमाणे आसा जालें. एक्सपेक्टेशन ताणें तें सेंत करी जाय. डोंट हॅव दॅट. एक्सपेक्टेशन केलो जाल्यार तुका संतुश्ट रावंक जावचें ना. ताच्या बदलाक बायलें पळोवन जज करिनाका. एक्सेप्ट दॅम, यी रिप्लेस वीथ ये. पयले हांगा सांगलां हांवें, यी रिप्लेस वीथ ये. एक्सपेक्टेशन सोड एक्सेप्ट कर. सांग बरो तांचे थंय थोडें उणेपण आसा, आमचे थंय आसा. आमी कांय परफेक्ट न्ही, आमी कांय परफेक्ट मॉडेल न्ही. आं आमचे थंय तें आसतना आमी कशें हेरांक सांगूंक जाता तो तोशें हें तशें म्हणून. फास्ट फ्रॉम गॉसिप, बी ए हिलर एंड हेल्पर. फास्ट फ्रॉम गॉसिप. मोगाचे भावन आनी भयणीनो, हेरांचे खबरो उलोवचे, टायम पास करचो, तें करचें. शांत राव, माऊन राव, सश्टीकायन राव. चड उलयनातल्यार इवण न्हय. मात हेरांचे कुलपां करणं, हेरांक वयर अपराध म्हणून हेरांच्यो साडयो सांगून, हेरांचे नाका जाल्ले शब्द उपयोग करून गॉसिप करणं, साडयो सांगून. जायते तुमी पळयतात वॉट्सॅपांत थोडे याजाकांनी दिल्ले तो सर्क्युलेट जावन आसा. आमी हेरांचे नांव विबाड करणं, हेरांक जीवश मारचें न्हय, हेरांक आमी हील करी जाय. कितेंय जशें आसा जाल्यार बऱ्या शब्दांनी आमी तांकां हेल्प करिया. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, त्या देखून आज आमी सम्या सांगात एक जावया. हांगा आशिल्ले सगळे दादले उबे रावात, पुरुश उबे रावात. तुमी ह्या वर्त्या पुनशेतांत आसात. देवाची माकोवणी हर एक लेगीत गरजेची. जावंक बरो जायते फुडें आमी आमची जबाबदारी समजून घेवना, पण आज जबाबदारीक आमकां आपयता. तुका एक मस्तकण रचला तें समजून घे तुज्या कुटुंबाचें. तूं जावन आसा यू आर द हेड, आनी त्या प्रमाणे तुवें तुजें कुटुंब सांबाळूंक आसा.
तडबडी चुकल्या जावंक पुरो मोगाच्यान तडबडीन अनंत वायटाक आमी पडल्या जावंक पुरो तडबडी जबाबदारी नासतना सगळें कुटुंब आमी पाडलां जावंक पुरो तुज्या पत्नीक तुज्या भुरग्यांक तुज्या आवय बापायक खंयच्या तरान तुवें लेखलाय तुजी जबाबदारी समजून घेतल्या की एका दोळो समजून घेवना तर चुकोन पडलाय तर तुका दुरसा नाका तुका दुरसा नाका वर्ते तरान सुम्या सांगता एक जावची प्रयत्न कर सर्वेस्वरचो आशिर्वाद तुका मेळच्याक सर्वेस्वरान तुका हांगा आपण हाडला तुज्या मतीन कितें सगळे आटेविटे आसात तुज्या कुटुंबा खातीर कितली खंत बेजाराय आसा तुज्या कुटुंबा खातीर कितें प्लॅनिंग करचें म्हणून चिंताय तुजें कुटुंब आडचळां जावंक पुरो तुज्या कुटुंबांत आज बरेंपण ना जालां जावंक पुरो तुज्या कुटुंबांत आर्थीक परिस्थिती दोस्ता जावंक पुरो नानांत तरान तुका जायत्यो समस्या आसा जावंक पुरो भिये नाका स्वामी म्हणटा भिये नाका हर एका पुरुशाक हर एका दादल्याक स्वामी आपल्या वर्त्या जिवितांत आपल्या बापायक दिलो स्थानमान झुजेक दिल्लो स्थानमान दिता तो आनी त्या स्थानमानान तूं आसाय तर झुजे बरी सोंसणीकायेन भोवमावळेन आसतना देव आमकां सांबाळटलो उलो मार देवाक उलो मार आनी तो तुज्या मागणी आयकतलो देवाक उलो मारतना तो तुका ना म्हणसना ताका उलो मारतना सगळो तुजो ताळो तो आयकतलो आनी हांव तुका आयकतलो तुका कळीत ना तितले सर वर्ते गुट हांव तुका सांगतलो म्हणटा त्या देखून माग देवा कडेन मागोवणी जावं दी तुजी मागोवणी जावं दी ह्या वेळार दोनी उबे रावले दादले दोनी तुमचे हात जोडात तुमचे हात जोडात एक घडी भर तुमचे दोळे बंद करात जावंक बरो जायतीं दुखां आसात जावंक बरो आयच्या दिसा एका तरांत म्हाका बगता हांवें म्हजी जबाबदारी बरी करूं ना सम्या मुखार चूक वळखून घे आनी मुखार वर्त्या मागोवणेचो भुरगो जावच्याक मागोवणेचो जबाबदारचो बापूय जावच्याक मागोवणेचो जबाबदारचो पती जावच्याक हर एक लागीं बरो आदार दिवच्याक स्वामी तुज्या वर्त्या जिवितांत असलें उणेपण खाण उडयता ह्या वेळार तुमच्या खातीर मागणें करता आसतना उपरांत आमी गीत गायतले आनी त्या गितांत तुका जाय जाल्यार बरेंपण दिवच्याक देवा कडेन आमी मागतले सर्वेस्वरच्या आदारान सर्वेच्या नांवान ताच्या अमली रक्तांत जेजू ह्या सगळ्या पुरुशां थंय दादल्या थंय आजले सगळे उणेपण तूं काड उडय जावंक पुरो एका एका रिती ते कश्ट जातात एका एका रिती समस्या आसात एका एका रिती समाधान ना खंयच्या सगळी समस्यान ते अडचल्यात आसले त्या बनपास बंदाड वाडसित प्रभा जेवसा जिविता सदाची कामां अडकळी अडचण सगळे तुका कांडोळ तांची कंत बेजाराय भियेचें वातावरण थोडे तांकां कितें गरजे म्हण कळीत नासतना जबाबदारी तांणी चुकोवन घेतल्या ह्या वेळार जेजू तांकां आपड तांकां सांबाळ तांकां तुज्या वर्त्या मोगान भर कशें झुजे वर्त्या तरान तो चलो वर्त जबाबदारचो बापूय जाल्लो की त्याच प्रमाणे वर्त जबाबदारचो बापूय जावन आपल्या भुरग्यांक सांबाळो वर्त पती जावन आपल्या पतीने सांगात दिवच्या गोवापुरवाचो भुरगो जावन आपल्या आवय बापाय बरातना मानच्या तांकां गौरव दिवच्या तांकां माना लागच्या तांकां रेखलस मोग करच्या जाय जाल्यार सर मागोवणी ह्या भुरग्यां थंय तूं घाल तांकां बरें कर तांकां नितळ कर हील देम लॉर्ड टच देम एट दीस वेरी मोमेंट ब्लेस देम वंडरफुली एंड क्लेन्स देम विथ योर प्रेशियस ब्लड जीसस यू आर द मास्टर यू आर द हीलर एट दीस वेरी मोमेंट यू हील देम एंड टच देम एट दीस वेरी मोमेंट जीसस यू आर देयर मास्टर आशीर्वादांनी तांकां बर जीव म्हाका दिलो ओर्त्या तुज्या वचन आसले आमी मागया वचन आसले आमी मागया तांच्या खातीर सांबाळ तांकां बळ जाय तांकां सकत जाय देवाची सकत जाय पवित्र आत्म्याचे मजत जाय तावन सुडका दी ते पवित्रपण जाय जीवित जेचो स्वास ताचे थंय म्हाका जबाबदारी जाय जाल्यार वर्तेक शेगून तांचे थंय जाय अर्गाची मागोवणी जावं दी सम्या जेजू गुलाबची जेजू गुलाब हरगा मोगान सोन्याची सम्या तुजो आदार आमी मागता माग अर्गाची जेजू गुलाबची मागोवण्याची जाय जाल्यार सगळी सकत तूं आसा कर जेजू तांकां दी तें वर्तेपण सगळे पुरुश आमी बसच्या मोगाच्यान स्त्रियांचो आंतरराष्ट्रीय दीस जवाहरलाल नेहरू वर्त्या तरान एक दीस आपले एक भाशण दितना म्हणा लागलो की
सगळे म्हजे जिवीत अपुरबायच्यो घडयो एका स्त्रियेच्या उस्क्यार हांवें करसिलो. आणि जायते गण्य व्यक्ती ते आसले आणि तो म्हणा लागलो काय ते सुमधुर घडयो तिच्या उस्क्यार हांवें करसिल्लो भोव तृप्ती दिवंक म्हाका शकतलो. आणि ते आसले पुरो कालबुलो जाले. इतलो व्हडलो आमचो प्रधानमंत्री बारी बरो म्हण चिंतलो कोणाच्या की स्त्रियेच्या उस्क्यार करसिल्लो घडये बारी बरे म्हण पब्लीक सांगता. परत जवाहरलाल नेहरू म्हणा लागलो The most beautiful moments of my life are spent एका स्त्रियेच्या उस्क्यार are spent in the hands of that beautiful woman. आता सगळे जाण गुसगुस करून सुरू झाले. कोण ताचे कडेन फ्रेंडली आसले बाबा, कोण ती बायल मनीस तिच्या उस्क्याराचे अपुरबायचे दीस करसिल्यात कळ्ळे. ओ कसलो प्रधानमंत्री आमचो केलें तर म्हणया हो केत्र वेताले हांगा पब्लीक येवन कित्याक सांगा जाल्यार स्पीचांत. परत जवाहरलाल नेहरू म्हणा लागलो काय द मोस्ट ब्युटिफुल डेज ऑफ माय लायफ अपुरबायचे दीस आणि एका स्त्रियेच्या उस्क्यार अशें म्हणटाना हर एकलोय घुसू जवाहरलाल नेहरू कळ्ळें. तो म्हणाले शांत काय भियेनाकात. ती कोणी न्ही, ती म्हजी आवय. म्हज्या आवयच्या उस्क्यार हांव आसली घडी वर्ती जावन आसा. तर एका आवयक मेळ्ळें तें वर्तें भाग, एका स्त्रियेक मेळ्ळें वर्तें भाग. तिच्या उस्क्यार त्या भुरग्याक घेवचे आनी तुमी सगळीं जायतीं जाणां बघिता जाल्यात. आनी तसलें भाग तुमकां मेळिल्लें आसा मोगेचें न्हू. वर्त्या देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय. हांगासरले सगळीं स्त्रियो उबे रावात. सांग बरो चेडवां भुरगीं आयल्यान तुमी उबे रावात. काजर जावना सांग बरो. पूण दीस येता आसतना देवाचो पुढार विंचूंक तुमकांय देव आदार दितालो. ह्या वेळार तुमचे खातीर मागच्याक वय वर्ती जबाबदारी तुमची. सोम्यान त्या दीस त्या जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयल्लें जावन आसा. सोम्याच्या वर्ते जिवनांत जायत्या स्त्रियांक तो म्हणा लागलो नायमिदक बाये रडा नाका. सगळीं रडताले पूण एका आवयचें दूख ताका कळीत जालें. त्या देखून सोम्यान म्हळें रडा नाका बाये रडा नाका. हांव आसतना रडची गरज ना. पळया एका आवयचें दूख, एका आवयचें कळवळें, एका आवयचो मोग, एका आवयची मोळाय, एका आवयचें वात्सल्य तें ताका कळीत जालें. त्या देखून हांगासरली तुमी निजाक आज आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांच्या दीस शाबासकी तुमकां आमी पाठयता आसतना सांग बरो तडबडी आमकां दीस सकत उणी जाता. हिरा राय बघता खस जालें म्हजें कुटुंब कितलें वत धाडल्यार ना, कितें केल्यारय जायना. भियेनाका. सांग जेजूक. जेजू म्हणटा हांव आसा, उलो मार आनी हांव तुज्या मागण्या आयकतालो, तुज्या मागण्याक कान दितालो. आमचो बाप आमच्या मागण्याक कान दिता. तसलो वर्त बाबार्थची स्त्री जा. तसलो बरवसो वर्त्या तरान हेरांक वणची स्त्री तुवें जावच्याक. कोणा सकळीच चलयांच्या जिवनांत पुढाराक विंचवण करूंक आसात ती तुमी मागात बरो पुढार जावच्याक. नाका जाल्यार वायटा सांबाळच्याक न्ही. अन्य धर्माच्या अन्य जातीच्या लागीं वचून आमच्या देवाक विकृत करच्याक न्ही. अन्य मेळ्ळेचो मोग आमच्या समर्थीत सिकले चेडे नांत म्हण रिजान दिवन पट्ट कुटुंबा बरी खंयच्या नाका जाल्ल्याच्या हातांत वचून पासलेंत वचून पडच्या बदलाक सोम्या कडेन मागायच्या दिसा जायतीं जाणां आपालिपा म्हणल्यार बरी कळीत नासतना म्हणल्यार बरी खंय वचा मागीर आवय बापूय बोब घाल म्हणटात. फादर कितें करचें म्हण कळीत जायना तांचे आटे बिटे. एका आवयचें बगना, एका आवयचें कश्ट, एका आवयन बगची ती इराराय तुका कळीत जायनासतना जायतीं जाणां आज म्हणटा म्हजी विंचवण हांवें करची. सोम्याच्या नांवान तुजी विंचवण कर, हेरांच्या नांवान न्ही. हेरांच्या नांवान न्ही. ताच्या पयशांक, ताच्या मालिशाक, ताच्या स्टायलाक बोलचें न्ही. पवित्र भावंडांत एक जावन जियोवच्याक सांगता. एक तुजो पुढार बांद. हें आमकां कळीत आसूंक जाय. सैतान नाटता म्हण आमी मेळ्ळें करूंक जायना. आज पुढारींचे सगळे जाणां चलयो मागात. आवयानो मागा तुमच्या भुरग्यां बसत. आवयनो मागा तुमच्या कुटुंबा बसत. आवयनो मागा तुमच्या पती बसत. आवयनो मागा सगळे तुजे कुटुंब बऱ्या तरा
तुमचे भुरगीं कितलेच जाणां एग्जाम बरोवंक आसात कोणा कितलेशे जाणां त्या एग्जामान थोड्यांक कश्ट जातात बरोवंक ह्या वेळार तुमी आवयनी काडले कश्ट आवयन ताचे खातीर राखले रावण म्हळ्यार बरी ताका शिकोवन त्या प्रमाणे मुखार चलून वचोंक आदार दिल्लो तुमी समेच्या हातान तुमच्या भुरग्यांक दियात ह्या वेळार स्त्रियानो तुमचे दोनी हात काडून तुमच्या काळजा वयर दवरात दोनी हात काडून काळजा वयर दवरात देवा गाडगा दियात बोवा पुरबायतारांनी एक स्त्री कन तुका विंसला आबाल म्हूण चिंत नाका साबाल म्हूण चिंत देवान तुका विंसला बोवा पुरबायतारान तसलो एक स्त्री जावन चली जावन जल्म ह्या संवसारान दिलो आसा ब्युटिफूल वे ऑफ द क्रिएशन तुका देवान विंसला तर वर्त्या मोगाक वर्त्या जिविताक विंसला माकोणी जावं दी तर आमी बसून आसले दादले ह्या आमच्या स्त्रिया बसून मागया वापरपाचे जीवन नाका जियो असले कष्ट ओळ करच्याक समेच्या नावान समेच्या आमाली रक्ताच्या बळान आमालीक त्या रक्तान ताका तेलाही सम्या आमाली रक्तान तांचे सकत घाल सम्या समेचं वर्ते पण सदांच सांगा जावं दी जेजू तुमकां आदार जावं दी जेजूचे वर्त मोग तुझ्या आमाली रक्तान ह्या भुरग्यान दोन काड ह्या सगळ्या स्त्रियान दोन काड ह्या चलयान दोन काड तुझ्या आमाली रगत तांचे थंय देव वयता आसतना पवित्र सकत आनी अजपाच्या कुटुंबान जावं दी पाठी वयताना तांची खंत बेजाराय नाका जाल्यार नापसंतचे उतरां कितें तांच्या मतींत आसा तो द्वंद्वरीत तांचे कळवळे वळवळे सगळे दोन काड आनी संपोवन तरान ताका नितळ कर तुझ्या माकोणे एक खरे नव्या धैर्यान भरच्याक म्हाका सर्गी तावन देवण आयलो आमोलीक रगत तुजे वारो सामोली रगत ह्या वेळार देव सम्या भुरग्यांक चिंदुले तळवे पर्यंत देव रगत देव दी वास्तूची नितळ जावन सगळे ब्लॉक्स बंदड सगळे निकळो पडून नवे जीवित मंगळा बापा दी दे बळ ताका heal them Lord from all the sickness heal them from all the bondages all blockages remove at this very moment Jesus let your powerful miracle work here let you be the master of these children Jesus Jesus oh Jesus Jesus मान तुका सोम्या जेसू सगळे आम्ही ह्या घडये बसच्या मोगाच्या कोणा ते एक एक तराची पिडा कंत बेजाराई आणि थोडे थोडे नाका जाल्यार बंदड आनी बांदपास आसा ती मात उबी रावात पिडा आसली कंत बेजाराय आसली कोणी जावन दादले जावन स्त्री जावन भुरगीं जावन कोणाक ते आसा उबी रावात समेचे वर्तेपण म्हाका म्हणचे वेळ ह्या सक्रामेंता मारिपाक तो आमचेर वता पिडा आसली खंत बेजाराय आसली नंतर जे बांदपास बांदड आसली तेच कितें आमचे कुटुंब मुखार वचचें म्हण कळीत नासतना जायते आमचे भुरगीं नंतर वायट येता आसतना आमी दंडळटा आमच्या बाबडटान तळबडी सुकोवन पडटा असले आमी सगळीं उबी रावया एक घडीभर समेचे तुमची दिश्ट कंसयात तकलेची पिडा जावंक बरो आंतरीक पिडा जावंक बरो बाह्य फिजिकल पिडा जावंक बरो भावना तुजी चिंतना तुजे ती भोगना ती पिडा जावंक बरो तशेंच आत्मीक तरान उणेपण भोगून आत्मीकपण तुका मेळोंक ना बरो तसल्या ह्या वेळार संपूर्ण तरान देवाक समर्पीत कर तुजी जिणी असले कडेन दिंबेर पडया मोगाच्यानो असले कडेन दिंबेर आमी पडया सम्या लागीं आमी मागया सम्याक उलो मारया सम्याच्या वर्त्या जिवनांत आमी भागीदार जावंक ताणें आमकां आपयलां हो वेळ बोवा परबायेचो ताणें दिला त्या वेळा तुजी पिडा सगळी ती पिडा जेच्या आमले रक्तान धुवन काडच्याक मागता जेच्या नांवान जेच्या आमले रक्ताच्या बळान हांगा आसल्या हर एका भुरग्याच्या कोडींत आसली ती पिडा जावंक बरो नंतरचे समस्यो नंतरचे कळवळे वळवळे दूख नकंत बेजाराय बांदपास बांदड हेर सगळे कितें आर्थीक समस्या आसात जाग्याचे समस्या आसात सैरीक मेळना खाम ना थोड्यांक द्वेष हगे प्रतिकार प्रतिविरोध इगो सोडोंक नाका आनी त्याच प्रमाणे जायते बंदडेंत सिरकोन आसल्या हर एका भुरग्याक ह्याच वेळा समेच्या नांवान समेच्या आमले रक्ताच्या बळान तांकां नितळ कर निर्मळ कर तुज्या बेसांनी भर चड आनी चड मापान सगळें बरें म्हण ह्या भुरग्यांक दी
Lord Jesus, at this very moment, call upon your mighty power, mighty name, how to heal these children at this very moment. Touch them, Lord. Heal them, heal them. Let their blessing come on upon them. Let your healing rain come upon them. आणि तुझे वरती सुटका या भुरग्यांक दिवून जा. तुझ्या आशीर्वादाने तांकां बरं माकोवणी जावं दी. तुझे आशीर्वाद देव ही सम्या तस गुणगरचो पावस या भुरग्यांक दी विस्तारून दी. आणि त्या प्रमाणे वरत्या तरान तुवें तांकां मागच्याक तुवें तांकां राखच्याक तांकां जाय तें बरें म्हण दिवच्याक आणि प्रत्येक तरान त्या मतीचे हिराराय सगळी खाण नडोवन तुझ्या पवित्र सक्रामेंताच्या आशीर्वादाने तांकां बरें. Itiavoda Sacramenta Sustang naman karuya Purvira tiarupa botla Noyoriti adarya Salvon vecha ustvisvya Bavatace Dipya Zase Bapa Tase Sputa Ulasani Stutisa Podvi Maima Sasta Sasta Ye Kosaya Persita Tu Kadogacha Spirita Samasami Navata Amen. हे देवा विचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टमाना झगडा तू आमकां सोडलाय. चड आनी चड करून ह्या वर्त्या दिसा भगवनपणान आत्मिकतेन आमची वाडावळ जावच्याक चड आनी चड तुझ्या वर्त्या पवित्रपणान बरो तुजो स्वास आमचे थंय एक करून घेवच्याक आणि आमी सदांच आमच्या कश्टांनी आमच्या गरजांनी माथ्यान सुखा दुखान तुका उलो मरो जाय जाल्यार सर करपा आमच्या थंय तूं वच जो जेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. भेटयत आसतना ते सवाह्या परी आसा ते देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. अनाया पर्ल डिसोजा उडपी हाचो आज बर्थडे. तशेंच विक्टर आन्सिल लॅमिनेझस आनी कुटुंब मुडबेळे, आरन डिसोजा सांताकट्टे, लिल्ली कार्लो लोरेटो, रोशन आनी रुबिना रोड्रिगस बेल्तांगडी, रियान जो डिसोजा अबुधाबी, जॉर्ज प्रसन्न तल्लूरू, नेल्सन रोड्रिगस नेल्लिकार, रॉबर्ट मोनिका डिसोजा बसरूर, विलियम डिसोजा सांताकट्टे, लूसी डिसोजा कल्याणपूर, प्रकाश डिसोजा उडपी. तशेंच रुबिना रोड्रिगस बेल्तांगडी, पीटर फेर्नांडीस होन्नावर हांच्या तेसावां खातीर, इनस पेरेरा हाच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता, ब्रायन पेरेरा सुरतकल. Ticha Bapa daya dakai Povecini cium kurpalabo Belidan he beto jini botlo Pao karam kanto tucha burya Prachit kalacha poinara sa Pasca pestak tayarai करता कळसानी मोना नवीन करता माया मोगांची आशेता काकुळतीच्या बापा दया दाखय पोवीची निची कृपा लाभ बलिदान हे बेटो जिनी बदलो फाव कर आमकां तुझ्या भुरग्यांक.
मुगेचे बाबडे देवा खारका दिव्या देव सुपकार बावडी आम्ही सज्ज बलिदान पवित्र रचनावे एक कुटुंब जाऊन माय मोगान आणि वर्त्या भक्तीपणान आता आम्ही आराम करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्याचे ख्रिस्ताचे कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवाट तुमचे सोबे असो. तुमच्या सवे असो. जेजू ख्रिस्त दय म्हज्या मगच्या बाबणीनो, जेजूची दिश्ट इतली आपुरबायची आणि मोवाळायची आणि काकुतीची जावन आसली की कोणा वयर ती दिश्ट तो सरयता ते मनीस संपूर्ण तरान आपली जिवान बदलूंक शकतले. सुंकागार पातकी म्हणून ओलायलेले तांकां सयत जेजू आपल्या दिश्टेंत संपूर्ण तरान गुण करता. मात्र न्ही तांची चिनी बदलावण करून देवाच्या वर्त्या मोगाक तांकां भागीदार करता. जावंक बरो मातेव, जावंक बरो तस जाकेव आणि हर एकल्या सुंकागाराक पातक्यांक आपले मोवाळ्याची दिश्ट तो विस्तरवन तांकां ताच्या वर्त्या जिवितान वांटेली करता. आमी मोवाळ्याचे जायचे, दाळचे जायचे, भक्तीपणान हो प्राचीत काळ मोलादीक आणि अमूल्य तरान पवित्र करच्याक आमकां उलोवणें आसा. तसलें बरेंपण आमी बगूंक देवा लागीं कृपा मागता आसतना सम्या त्या पवित्रपणांत आमी भागीदार जायनासतना शेगुणाची जिणी आमी जियोंक सुकल्या तर आमकां बक्षी आसलें उणेपण कान उडय तुजो तो स्वास आमी जावच्याक आमकां तो निर्मीत कर म्हण मागोन सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर्पदार देवा आणि तुमकां बाबणीनो म्हजो गुन्यांव सरोन सांगता. मनान चिंतोन तोंडांत सरोन वायट धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदांच सांवकार मरे सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां बाबणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनातिकात म्हूण प्रार्थ मागता. सर्पदार देवा आमची काकत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सजनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकोत सोमिया काकलोत Krista काकलोत Krista काकलोत सोमिया काकलोत सोमिया काकलोत प्रार्थया. काकदारा बापा प्राचिताची वाट आमी धरल्या तेच वाटेन दयेन तो आमकां चलय. ह्या परी आमच्या कुडीचे दंडवण जावच्याक खऱ्या प्राचिताच्या मनान आनी काळजाच्या भक्तेन आमी आचरीशें कर. आमी मागता आमच्या समेत पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो कर देव तुजे सह पवित्र आत्म्याचे एकपणान चेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. इसाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांव हांगा आसां. तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासता रावशात जाल्यार भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दनपाराच्या प्रकाशा सारको जातलो. सर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सुके करडे भुंयन तुमकां दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक घटाय दितलो. तुमी एके शिंपलेले बागे सारकी जातेल्यात, केदींच सुकून वसना तसले झरी सारकी. आदी तावन पाड पडोन आसात
त्या तुमच्या शहरांची पुनर्निर्माण जातलें आनी पुरातन बुन्यादीचेर तुमी नवीं घरां उबीं करतल्यात. फुट्ट भरून दिवपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. तुमी सब्बताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरिना जाशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जाशात जाल्यार सब्बत असो दीस, संतोश असो दीस आनी सर्वेस्पर पवित्र दीस, मानाचो दीस म्हणशात जाल्यार वाटेक लागनासता, तुमचीच खुशी सोदिनासता आनी तुमचोच धंदो चलयनासता त्या दिसाक मान करशात जाल्यार सर्वेस्परा थंय तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां पृथ्वेच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या पुर्वजां जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलो, कित्याक सर्वेस्पराचें तोंडच उलयलां. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. तुझी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सता थंय म्हजी दिश्ट दवर हांव चलतलो. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. हांव पळय अनाथ आनी दुर्बळो जावन आसा. जर हांव तुजो भक्त तर म्हजो जीव तूं सांबाळ. तुजेर पातळेवन रावलेल्या सेवकाक तूं राख. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सता थंय म्हजी दिश्ट दवर हांव चलतलो. तंस म्हजो देव म्हजी दया कर सायबा. दीस रात तुका सावलो मारता. तुज्या सेवकाचें काळीज संतोश भरीत कर, कित्याक तुकाच म्हजो आत्मो उबारता नैवे. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सता थंय म्हजी दिश्ट दवर हांव चलतलो. तूं देवा दुलोबाणी कणभोळो, तुका उलो मारतेल्या थंय दयाळायेन भरलोलो. म्हज्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा, म्हजे कालते विनवणेक जाप दी. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सता थंय म्हजी दिश्ट दवर हांव चलतलो. उबी रावया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरी राया. पातक्याचे मरण म्हाका नाका, आपली जिणी बदलून ताणे नवी जिणी तो जियेलो म्हाका साय म्हणटा सर्वेस्पो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरी
शरीराया सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या आर मरलेल्याक गूण करते जेजू थंयतावन भायर सरून गेलो आनी वाटेर लेवी नांवाच्या एक सुंकाकाराक सुंका काट्यार वसुलेक बसून आसलेलो ताणें देखलो. ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी सक्कळी सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक एक व्हड जेवण केलें. थंय सुंकाकाराचो आनी हेर जाणांचो व्हड एक जमो ताचे सांगाता पंक्तीर बसलो. हें पळोवन फारिजेवांनी आनी तांच्या पांगडाच्या शास्त्र्यांनी जेजूच्या शिसांक गुणगुणोवन म्हळें, सुंकाकारा आनी पातक्या सांगाता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वयसाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां जिणी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक, धर्म तांक न्हय. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता तुझ्या पाकी भुरग्यांक मोतूस अधी मोकाळ बापा मोतूस अधी बापा आमचे मुळे किते बापा सावना साते तुझे देखू जेसू कामी ओपून दिता आसा आमची काणी सावनाची काणी. म्हणजे मोगेच्या भावभयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदाता देवा बापा मानतात असलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मानाकडे महिनेक आमच्या नक्या पवित्रच्या देवाक सविस्प मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा प्राचीत काळाच्या दंडवणच्या आमची बाले तुका भेटयता. तिचेर आमचे काळजां तुका मानवशीत असलें कर आनी आमचो वायट वंदण दामावंक आमकां अदीक सुटसुटीत कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया. आमी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आनी सृष्णाच्या देवा सर काळे आनी सत आम तुका देन वासूंक फावो. कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्काचो गोड संतोषान संभ्रमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सो काळ दिताय. तुज्या आमच्या बापाची मोगान भक्ती करो आनी आमच्या पेल्याचे सगळे उमेदीन साखरी करो. तूं आमच्या भितर नवें मन रचताय. जेच्या जिविताची वर्ती गणिता आमी संभ्रमता ताचेर आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचे चोरी आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तो आदीक आदीक संपण करीत आसाय. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गीच्या दळबरा संगती निरंतरी तुजी आमी स्तुती करता. Povit, 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 del baranzo serves potu. Sergani sonsa bola tuja vai baba, os sergi tu kache, os sergi tu kache.
सगी दुःखाचे ओ सगी दुःखाचे सर्वेच मोराची नावे येतात ताकाचे ओ सगी दुःखाचे ओ सगी दुःखाचे ओ सगी दुःखाचे ओ सगी दुःखाचे बापा करस तू पवित्र तोन सगळ्या अपवित्रपणाची इज्जत तुझ्या पवित्रात्म्या आदारान ईद आणि पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावन ते आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कोडो आणि रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कोड तुमचे पासत समर्पणची तेच परिचय जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी कराचे रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमच्या पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावटता सगोट परगटुया जिसू मेलो जिसू जीवन जाला जिसू नव्यान येतलो बापाचे जमण आसतणी पुन्हा जेवणपण आसा भक्तीपणे उगडास करता हळवाची विता जोवण आनी सोडोवची काल्स तुका समर्पिताव तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेश्वरा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळटकार तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव अवकार मुरये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यो जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन सम्यान भोव वापरपाचे आणि मोगाचे प्रार्थना आमकां शिकयलां ते भक्तीन सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्सितांव तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्वर सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सोज आमकां न्ही सर्गीच्या बागड्यांच्या सोडून दर जेजू क्रिस्त जेणे बरेचशा नत्रेकतले आमकां तुझ्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटे आनी सर आकातांतले वाठय सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तमणे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पैसवेच्या आवडताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशेबरमें तिका शांती देणे कोटान सांबाळ तुजी येत आनी राजवट चलयता आयज सस्नाच्या सस्नाक आमेन. सोम्याची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. माया मोग आसो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती. मोमगेच्या बाबेडेन पळय आमचो सोमी जेजो हर एकल्याचेर बोव अपुरबायची मोळेची आनी काकुतीचे मोगाची दिश्ट लायिल्लो जेजो हस्सो म्हाका आनी तूं काय तीच दिश्ट हेरांत सरोवच्याक तो आपोवणें दिता. ज्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सम्यांत म्हाका पावना पूण ज्या उतरांस म्हाका लायक मेळटली. Anis mucilare tatuka Mugal deva Davishiv तुझे बगार माका मोजा कर्याची बा मोजा कर्याची बा काळीस मोचे लारे तातुका मोजा मोगा देवा नाविशील तुझे बगार माका मोजा कर्याची बा मोजा कर्याची बा बलिदान कलवारीचे अर्पण रायाचे सुचे अर्पण रायाचे सुचे समाधान हरता माका नैविक देणे सगीचे दैविक देणे सर्गीचे तू सौम्या मुसो आधाराने बरबसो साजीने वाटे सांगात मुसो काळीस मोचे लाले तातुका मोचा मोगाळ देवा नाविशी तुझे बगार माका मोचा कर्याची बा मोचा कर्याची बा विशी तुझे थंय नावण येता सोदून तुजो आसरो सोदून तुजो आसरो मोचे सर्व तुका दिता ना कोण म्हाका दुसरो ना कोण म्हाका दुसरो तू सौम्या मुसो आदाराने बरबसो साचीने वाटे सांगात मुसो काळीस मोचे लाले तातुका मोच्या मोगाळ देवा नाविशी तुझे बगार माका मोच्या कर्याची बा मोच्या कर्याची बा विशीव तू वावुरतेल्या सावळी वोतांक सुकतेल्या सावळी वोतां सुकतेल्या अस्र तू निराश्रितांक आधार तू निराधार्या आधार तू निराधार्या तू सौम्या मुसो आधाराने बरबसो साचीने वाटे सांगा मुसो काळीस मोचे लाले तातुका मोच्या मोगाळ देवा नाविशी तुझे बगार माका मोच्या कर्याची बा मोच्या कर्याची बा
कष्टांनी अनवरां सोम्यादी म्हाका आदार तुजो सांबाळ म्हाका धर तूं सोम्या उपकार म्हाका हांव तुजो तूं सोम्या मुसो आदार आनी भरोसो साक्षीने वाटे सांगात मुसो कणवळ्या बापा ह्या पवित्र गटान तुवें आमकां वांटो दिलोय ह्या काळां आमच्या पिडेस आत्म्याक तुका कोतें दिताय तें वखद सुपळायन घेवंक आमचे मनां दिकायती कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सगळे आसो आणि सर्पद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. बरोबर तरान सुमेच्या वर्त्या मोगान हेरान देईन तो मोगू संपूर्ण तरांची वचून ह्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाची वडुका. दानीची नांवां वापयता आसतना तुमी दया करून मुखार येवचें आनी आमच्या पाद्रा बातावन तुमची मानाची वात तुमी घेवची. आज जेवण स्पॉन्सर केलां क्रिस्तिना केविन डिलिमा पुत्तूर. क्रिस्तीन केविन डिलिमा पुत्तूर जसिंता डिसोजा आणि कुटुंब तोट्टाम, मॅन्युएल रॉयन कर्नेलियो ब्रह्मवार, विलियम डिसोजा संतकट्टे, ट्रीजा पिंटो कडपाडे. तशेंच नांव नाका म्हणून लोणचें स्पॉन्सर केलां कलमाडी. तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर वेलांगणीचे माई तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर वेलांगणीचे माई तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. ए भोव नितळी अवंकारी भोव भगवंत वृंदालीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं सुसांतान तुका विंचून काडली देवपुता तूं गर्भी समावच्या वेळी तुका बदलादीक वर्ता आनंद सो उडास करूं आनी तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तसो आनंद परत्यान तुका दिवं वातो आनी चड वाडोवंक हांव भोव सडत रेखता. येदुकेस्तचे भोव मोगाळे माये तुझ्या आनंद सो भक्तीन उडास करतल्या तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पावय. तुझ्या देवपुताच्या परमेक काकुटीचेर फाटयो आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत सुसयेच्या आदारार बंदोन भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं परतता. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पसत विनंती कर. देवाची भगवान खुशी वय जाल्यार आमचे उपकार म्हाका मेळचे कर नाहीतर म्हाका अधिक उपकार मेळचे कर म्हूण ह्या नांवान हांव तुज्या लागीं परतून मागता. ते सवा ह्या परी आसात बरें काम मेळोवंक स्वंत घर फावो जावंक मोतीक समाधान लाभोवंक
इंटरव्यू पास जावन काम मेळोंक, भायर पडिल्लें भांगार पाटी मेळोंक, देवेच्या परीक्षेंत बरें रिजल्ट मेळोंक, घराक वेसो रोड बंद केल्लो उक्तो करूंक, पाट दूख गूण जावंक, शुगर BP कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक, घराचें लोन वेगळी फारीक जावंक, बें पयस वचोंक, आमाल पियोणें सोडूंक, कुटुंबाच्या सदांक बरी भलायकी मेळोंक, गर्भांतल्या बाळकाची वडावळ सारकी जावंक, भुरग्यांनी शिकपांत कामान दिवंक, सायनस पिडा गूण जावंक, कॅनडा विजा मेळोंक, बिझनेस बरें जावंक, आमाल पियोणें सोडूंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, रीण दिल्ले पयशे भांगार पाटी मेळोंक, दादल्यान आपल्या बायले भुरग्यां सांगाता मोगान जिवंक, विजा मेळोंक, कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, आस्पत्रेन कोश्टांच्या पिडेस्ताक बरी भलायकी मेळोंक, बऱ्या जिणये संगाती फावो जावंक, दादल्यान अनैतीक संबंद सोडूंक, ट्युमर ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, CA PhD शिकपांत बरे मार्क्स मेळोंक, कोवेंतांत शांत समाधानान जिवंक, लिव्हर सिरोसीस पिडा गूण जावंक, मोटाय उणी जावंक, हार्टाची पिडा गूण जावंक, तकली पडापड गॅस्ट्रीक गूण जावंक, ब्रेन स्ट्रोक जावन आस्पत्रेंत आसच्याक बरी भलायकी मेळोंक, मन परिवर्तन जावंक, काजाराक येवच्यो सर अडकळी पयस वचोंक, घरांत बायले भुरग्यां सांगाता मोगान जिवंक, भायर पडिल्लें भांगार पाटी मेळोंक, कामान प्रमोशन मेळोंक, घर सोडून गेल्लो पूत घरा पाटी येवंक, इगर्ज मातेक सोडून गेल्ल्या कुटुंबान पाटी येवंक, बावळो दूख, कान दूख, दान दूख बरो जावंक. मोगाच्यानो ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नव्या मारी पात तुझ्या मध्यस्थिकेत म्हाका शेवटची पातयेणी उसारूंक हांव कशी व्हरता. तुजो दैवीक पूत तुजी आसतना ताणें तुज्या कथावेन काळजान पेटयलेल्या सैमावरच्या मोगान आनी आनंदाच्या मानाक हांव तुजे लागीं परतून मागता. हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयता. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो. मगेंत मरे देवाचे मये अम्मा पत्यांक खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या घडये आमेन. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो. मगेंत मरे देवाचे मये अम्मा पत्यांक खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या घडये आमेन. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंत मरे देवाचे मये अम्मा पत्यांक खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या घडये आमेन. ये देवाचे माये गे हे हे म्हजे म्हजे प्रणाम. गब्रियल बडयान पयले बडीन वता मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हळ्या प्रणामाक मेळोन तुज्या सगळ्यांच्या आनंदाच्या गौरवान सबार पडतळी मोतयांक जावं दीत म्हूण हांव खुशी वता आनी संवसाराचे अंत पर्यंत ती पडतळ वाडून दीत म्हूण अत्रेकता. हे दुखे सिद्धे तुजवणे देवाचो पूत मनीस ना तुका बगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागता. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार. ह्या खातीर हांव तुका भेटयता. तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्ली सर बरीं कामां जेजूच्या मोगान काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पासत भोव कळटपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागता. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार. थोडे दिसला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजेशी पावोवन दी. सोमी तुमच्या सोवे आसो तुमच्या सवे आसो. प्रार्थुया. हे सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दायेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावर्तांच्या बुजोणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाय लगे आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची
जसे तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय देव सशनाच्या सशनाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी रास करता सशनाच्या सशनाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. मोगाचो पद्मोमुसो सोम्याची उडवी कैथा देवा मोच्या तारका ते उल्हास पावता पद्मोमुसो सोम्याची उडवी कैथा पद्मोमुसो सोम्याची उडवी कैथा पद्मोमुसो सोम्याची उडवी कैथा देवा मोच्या तारका ते उल्हास पावता पद्मोमुसो सोम्याची उडवी गायता पद्मोमुसो सोम्याची उडवी गायता सोम्या सोमोखा सदा नियता विनायक मोच्या वंदिता सोम्या सोमोखा सदा नियता विनायक मोच्या वंदिता महंताची कीर संतोषान गायता महंताची कीर संतोषान गायता नाथाचे हांव गायता मोगासो हांव नियता नाथाचे हांव गायता मोगासो हांव नियता पद्मोमुसो सोम्याची उडवी गायता देवा मोच्या तारका ते उल्हास पावता पद्मोमुसो सोम्याची उडवी गायता पद्मोमुसो सोम्याची उडवी गायता सोम्याची की हांव सदा गाजयता देवाक मोच्या हांव अर्गां दिता सोम्याची की हांव सदा गाजयता देवाक मोच्या हांव अर्गां दिता अर्दो तासोमो उरती ताची दया अर्दो सोमो उरती ताची दया सोम्याचे गीत गायता कीर्ताची हांव गाजयता सोम्याचे गीत गायता कीर्ताची हांव गाजयता पद्मोमुसो सोम्याची उडवी गायता देवा मोच्या तारका ते उल्हास पावता पद्मोमुसो सोम्याची उडवी गायता पद्मोमुसो सोम्याची उडवी गायता पद्मोमुसो सोम्याची उडवी गायता देवा मोच्या तारका ते उल्हास पावता पद्मोमुसो सोम्याची उडवी गायता
बरी आशिर्वादी आमकां जेसूच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक दितुचे आशीर्वाद. भलायकीचे माये आम्हा बसत विनंती करून दर्या शुक्रा आम्हा बसत विनंती करून तुम्ही समेस्त बडव्यानं आणि भक्तानं आम्हा बसत विनंती करा भाग्यवान कुर्सचे कुर्वेन आमच्या देवा आमच्या दिसबनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.